उल्लस्या वंदिया ताका हरसिया. प्रेज लॉर्ड. एकामेका पळोवया सगळं हसू दिया. एक घडी पळया फाटल्यान बारीक अंतरिश्ट जावन आयल्यात हिंव लागला आसताले फाटी पळया गुवया इल्ले पांय मूव करी आनी संतोश जावन परत एक फावटी बापाक पुता पळयतात मार्गान म्हणया ताळयो पेटोवन. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Deva Bapa. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Deva Bapa. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Jesus Christa. Sangata. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Jesus Christa. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Povitotmya. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Povitotmya. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Triyek Deva. Sangata. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Triyek Deva. Hatu bariya. Nawadya vaknya stuti gauya. Ullasya vandiya taka harsiya. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. चोरान ताळयो पेटया आणि Hallelujah. हाडल्याक सगळां ताळयो पेटया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेते रे आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरो दीस हांव मागतां. मस्त पावस येता भायर जाल्यार तुमचें सर काम तुमी कुशीक दवरन हांगासर रेतेरेक आयल्यात. तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन तुमचे विनवण घेवन मागणी घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. ह्या पुणशेतांत तुमी मागिल्लें मेळटलें. ह्या देवाच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जातलो म्हणल्यार बावडतान तुमी हांगासर आयल्यात. बावडतान जेजू लागीं आयिल्ल्यांक खाली हातांनी ताणें फाटीं धाडूंक ना. वस्त तुज्या बावडतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकयल दिलें. आजय तुमी फाटीं वता आसतना देवाच्या जेजूच्या अस्तित्वाचो अनुभव तुमकां जालो. तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान खंडी जावन तुमी फाटीं वताल्यात. जेजू कोणायकी बावडतान आयिल्ल्यांक खाली हातांनी फाटीं धाडिना. मोगाचो न्हू रेतेरेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. आज रेतेरेक फादर बोनिफास पिंटोन हे जे आशिल्लें तें बरें नात देखून हांवें पाद्राबाक फोन केलें आनी पाद्राब केदाळे तयार आमकां कुमो करूंक. देखून पावसाक ते आयल्यात पोडयाल जावन आयल्यात. तुमकां वळख आसा पाद्राबाची. हांवें सांगचें म्हणली गरज ना फादर रिचर्स कॉड्रस. फादर तुमकांय आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवी हांगा आयिल्ल्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. सांगातच आमचे ब्रदर जॉन हांगासर आसात. हरिएका सोनवारा हांगासर येतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. आमचे विवियन डिवायन वर्ल्डाचे हरिएका सोनवारा येवन रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. मोगाचो न्हू तुमकां पोरतुने बुटे सगळ्यांक स्वागत म्हणटा आनी बरें मागता. देव बरें करूं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu. Oglab Jesu. Vandan Jesu. Mahima Jesu. Pranam Jesu. Stuti Jesu. Jesu. Hallelujah. 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 मोगाच्या भाव भयणीनो बापूर बेसू स्वागत येदळूस दिकार बापाने आमकां दिल्लो आसा आनी देवानी जायते बरेंपणां आमकां केल्लें आसा. आनी आज अपुरबायच्या ह्या दिसा आमी हांगा जमल्या देवाक मान करूंक देवाच्या वर्त्या पदवेक आमी आभार मानूंक
आणि असे असताना मोगाचे भावन आणि बेडिनो आमी देवाक लागीं सरूंक कारण इतलेंच देव आमच्या लागीं सरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. जो अंजल 15 अध्यायात तुम्ही पळयलें जाल्यार एक जावन 10व्या वळींत संपूर्ण तरान जेजून म्हणलें तुमी म्हजे थंय एक जावन रावोंक जाय आनी तुमी म्हजे थंय एक जावन रावल्यात तर यथेश्ट फळ दिवंक शकतल्यात. यथेश्ट फळ दिवच्या खातीर जेजून आमकां आपयल्लें जावन आसा आनी तसलें फळ जेजू आमचे जावन अपेक्षिता. यथेश्ट फळ म्हळ्यार कितें? यथेश्ट फळ म्हळ्यार आमी जेजूचे वर्तें कार्या निमित्ते जावन जें आमकां दिलें तें मिसांवक मुखारसून व्हरचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजूच्या त्या वर्त्या नांवांत अशी सगत मोगाचें नांव आमी संपूर्ण तरान समजून घेवंक जाय. त्या देखून तो म्हणटा म्हजे थंय एक जावन रावल्यार तुमी यथेश्ट फळ दितल्यात. जेजू आनी आमचो संबंद भोव घटायेचो करच्याक ताणें आमकां आपयल्लें जावन आसा आनी आज तुमी हांगा आयल्यात तर जेजू वयर व्हरतो मोग दोन तुमी आयल्यात. जेजू सांगा थंय एक जावंक आयल्यात. जायतीं जाणां रेतेरीक आयल्यांक हांवें तांचे कडेन उलयता आसतना ताणें म्हणलें आसा ह्या रेतेरीच्या दिसांनी आमी रेतेरीक येना जाल्यार आमकां कितें सुकुल्ल्या बरी जाता. वय कित्याक आमचो संबंद भोव आपुरबायेचो जाता आसतना आमच्या संबंदांत कितेंय उणेंपण बगलें तर आमकां सुकुल्ल्या बरें जाता. त्या देखून तुमी पावस येवं दी वारें येवं दी कितेंय जावं दी तुमी रेतेरीक येतात कित्याक देवा सांगाता एक जावन जियोनच्याक आनी तसलें वर्तें भागीदारपण सौम्यानंद आमकां दिवन तो म्हणटा म्हजे थंय एक जावन रावात सदांच एक जावन रावात आनी ताचे थंय एक जावन रावता आसतना कांयच भिवची गरज ना कित्याक आमकां तो लागीं आसा आनी आमी ताका लागीं आसा. केन्ना आमी देवाक लागीं सरता तेन्ना देव आमकां लागीं सरतलो. त्या देखून ताणें मोयशेक वर्ते तरा म्हणलें आसा हांव तुजे सांगाता आसतलो. निर्गमन ग्रंथांत तुमी पळयलें जाल्यार संपूर्ण तरान तो म्हणटा भियेनाका हांव तुजे सवय आसतलो. आनी उपरांत निर्गमन ग्रंथ 33 अध्यायान आमकां पळोवंक मेळटा देव एका इश्टा बरी मोयजे कडेन उलयतालो आपुरबाय तरान तो उलयतालो आनी अशें उलोवन ताका सक्कडी तो सांगतालो. आज आमचे सांगाता देवान उलयचे तर आमची आनी देवाची इश्टगत भोव लागशिल्ली जाय आमी ताका लागशिल्लीं जाय. त्या खातीर मोगाचे भावन आनी भयणीनो ह्या सगळ्यांच्या वेळार देवा लागीं तुमी आयिल्ल्यात. देवाक वर्त्या तरान मान करूंक देवाची खरी भक्ती करूंक पवित्रपणान जियोंक तुमी हांगा आयल्यात. सर आमी सगळीं उबे रावया आमचे काळजा मनांत हांव देवाची स्तुती करया. देवाचें नांव हर्शीत आसतना देवाची स्तुती करता आसतना आमचे थंय जावचो जो उल्हास आमचे थंय आसचो तो हुरूप आमचे तो संतोष दडतो जाता कित्याक सोमी आमच्या सांगाता आसतना आमी एक सुरेने आमी सोम्याच्या बळांत जियेता. त्या देखून मोयजे 40 वर्सां त्या इस्रायल परजेक ताच्या बसयल्ल्या गांवाक परायराच्या बंदाडे जावन बसयल्ल्या गांवाक हाडटा आसतना ताणें कितलेंय पुरपुरल्या रे ताणें कितलेंय ताका अपमान केल्या रे ताणें ताचेर कितलो राग काडल्या रे तो दंडळो ना कित्याक ताका कळीत आसलें तसो देव ताचे सांगाता आसा ताचे मिसांव तसो देव तो संपूर्ण करता. त्या देखून धैर्यान तो मुखार सरलो आनी ताणें सगळ्या इस्रायल परजेक बसयल्ल्या गांवाक हाडून पावयल्लें. आनी आज सोम्या सांगाता आमी आसतना आमचोय देव इतलोच सोम्या सांगाता आमी एक जावन ताचे इश्टगतेन मेतेर जावन आमी ताच्या मोगांत बरोवंक एकतार आमी घेवचो. तें जालें बरेंपण जेजू आमकां दिता आसतना स्तुती करया आनी आमी गायन करुया. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಕಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ
Alleluia, 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 Alleluia. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಅಲ್ಲೇಲುಯ್ಯ, ಹಾಲೇಲುಯ್ಯ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಸಕ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ.
ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ വന്ദനം ആരാധന യേശുവേ മഹിമ യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ യേശുവേ നമ്മ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ യേശുവേ സ്തോത്രം വന്ദന യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ ನಮಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅನ್ನ ಪಾನ ನೀಡುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದಿರುವ सगळे बरोबर आमकां करता सोम्या हालेलुया 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 समी म्हणटा जो हांव सो अंजलांते बापा जावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा जावन धरतलो तो आयल्या उपरांत म्हज्या विशयांत साक्ष दितालो जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सदैवन म्हूण रुजू करता जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता कारण देव ताका पवित्र आत्मा दितना माप मेजाप नासतना दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक घडीभर आमच्या दुनियांत आमच्या खालचा वय दवरया खंयच्या तरान पवित्र आत्मो आमी घेवंक तयार आसा खंयच्या तरान पवित्र आत्मा आमच्या थंय काम करता आमी करचे हर एक कार्यां देवाक समाजासारकी आसात की आमी घेवचे निर्धार देवाच्या वर्त्या मोगान आनी प्रेरणाकाल आमी घेता हांव घे देवाचें प्रेरणा आमच्या थंय आसा तर पवित्र आत्मा आमच्या थंय राज करता तर आमी करचे कार्यां आमी उलोवचें उलोवणें आनी आमचें नृत्य खंयच्या तराचें आसात हें आमी पयलें पळोवंक जाय म्हज्या भावान आनी भयणीन पवित्र आत्मा आमच्या थंय येता आसतना तोच तें सत कितें म्हण आमकां शिकयतलो बरें उलयतलो सत्यवंत आमकां करतलो सदांकाल आमच्या सांगात आसतलो मात्र न्हय आमच्या जिवनांत खंयच्या तरा आमी मुखार वचून वचूंक जाय म्हूण आमकां तो शिकयतलो त्याच प्रमाणे जो अंजल 14:12 वळींत आमकां जेजो म्हणटा हांवें केल्लीं कार्यां आनी ताचे वर्तें कार्यां तुमी करूंक शकतल्यात कित्याक पवित्र आत्मा येता आसतना तुमी एकसोरे न्हय तुमी अनाथ न्हय पवित्र आत्मा एक मजतदार जावन तुमचे थंय येता आनी तसल्या पवित्र आत्म्याक घेवच्याक आमी आयती जावया आमची काळजां मनां नितळ करया आमी सदांच एक जावन जियोंक समय दिता तें वर्तें आव्हान आमी घेवया सम्याचें आव्हान जावन आसा येया म्हजे सरसी आनी तेंच वर्तें आव्हान तो आमकां दिता आश्वासन आनी हांव तुमकां विशय दितालो हांव तुमचें वजेळ करतलो हांव तुमचें जडाय देंवयतलो तुमचे कश्ट हांव नपयच करतलो तुमचो नश्ट हांव भरतिका दितलो तुमचे थंय आसले वेदवळी हांव काडून उडयतलो तुमच्या पिळेची पाळां हांव हुमटून घालतलो कित्याक सम्याक असाध्य म्हणलें केन्चेंच ना नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड एवरीथींग इज पॉसिबल आनी जेजो म्हणटा आय एम पॉसिबल त्या देखून जायत्या रेतेरीन पळयत आसतना रेतेरचो फळ जावन कितलींशीं जाणां बळवंत सक्तेन भरल्यांत आज पवित्रपण तांचे थंय वाडलां भगेरपणाची भुरगीं थंय जाल्यांत अशें म्हणटना जेजूच्या वर्त्या मोगान जेजूक एक जावन रावल्या करीत यथेश्ट फळ दिवंक आमच्यान शकचें ना जेजूक एक जावन आमी रावया पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवंक आमी मागया तोच पवित्र आत्मा आमकां प्रेरीत करून दी आमच्या कुडींत आमच्या जिवनांत आमच्या काळजांत आमच्या मदीन आमच्या सगळ्या जिवितांत तो यथेश्ट फळ दिवच्याक आमकां राखोवन दी आमकां मागून दी आनी पवित्र आत्म्याचो आमचे दोरी उलोवन दी पवित्र आत्म्याची ती वर्ती फळां पवित्र आत्म्याची देणी सगळीं आमकां मेळच्याक सम्याच्या नांवांत आमी मागोन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरया ए
powitrudnia Sai makasusay Sama tahu ni powitrudnia Sai makatusay powitrudnia Sangat teman ya. Powitrudnia Sai makatusay powitrudnia Sai makatusay Puso sanga ao ashita तुझे सरशी हाव येता तू सो सांगा हाव आशेता तुझे सरशी हाव येता तुझी पोविदेरी मागता नीतलय म्हण पाथेता तुझी पोविदेरी मागता तुझी पोविदेनी मागता भितलय मन पाथेता Powitrudnia powitrudnia Sai makatusay powitrudnia Jabari tu yetai Kalsan mucha tu rikta Tu jabari tu yetai Kalsan mucha tu rikta Novya jivitan tumberta वाईट सगळ्यांना पयस करता नव्या जिवितान तूं भरता वाईट सगळ्यांना पयस करता Atau bahan meniang powitrudnia Saika Sai makatusay powitrudnia tuja bolan powitrudnia Sai makatusay powitrudnia bertuca ujian
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesu, hallelujah. बरम का तुझ्या वरता पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन या भुरग्यांत जायते पवित्र सगळ्यात रामय आणि गुंडाय ती जायते काम वावर करून दी आणि पवित्र आत्म्याची जगत आमकां मागोनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोबर सगळे आपण बायतारा जिवीत स्वभाव जिवितान बरेपणान आमकां जाय जाल्यार सर करपा दोनचो दीस मेळा हालेलुया 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 देवाचें उतर आयकोंक आमी आयतीं जावया एपेसकारांक बरयल्लें पत्र 6 अध्याय 10 तावन 18वी वळी म्हणसर आमकां अशें सांगता निमाणें एक उतर सोम्य सवे रावोन तुमी बळवोन जाय ताची पदवेदार सकत तुमची सकत जाय जेवसा तुमकां हाडटा त्या कुतांत्रा विरोध जैत वरोंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कावाचें तुमी नेसा जाय आमचें झूज फकत मनशा विरोध न्हय अंतराळाल आसलेल्या अधिकाऱ्या आनी अधिपती विरोध अंधकारी संवसाराच्या राजत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध देखून तुमी देवाच्या कावाचें नेसा जाय तवळ वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मानांक मुखार रावोंक तुमी सकतेल्यात तितलेंच न्हय आखेर पर्यंत पाटी परतना झुजोंक तुमकां धैर्य मेळटलें पाटी सरनासतना तुमी धड रावची गरज सज जावन तुमचो कमार बांद आनी नीज जावन तुमचे हरद्या कावाच समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उरपास तुमच्या पांयाचे मोचे जावं सदांच बावार्थाची ढाल घेया तवळ नश्ट्या दुस्मानाचे उजा बाले पालवोंक तुमी सकतेल्यात बाचेवाचे देणे तुमचे शिरस्त्रान म्हण घेया पवित्र आत्मा दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागोंक सदांच चलया दीस आनी रात म्हणल्यार बरें तिरासणेन मागा देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थया सर्वेस्वर आमच्या मंगळा बापा आयच्या दिसा आमी हांगा आसां सकळच्या वेळार तुका आमी आभार मानता आर्गां दिता उपकार बावडटा दीस आमकां दिल्ल्या खातीर प्रत्येक तरेन घेवन तुज्या उतराची बळवंत सकत घेवच्याक आराधनांत तुजें मांस आनी रगत आमच्या मुखार तूं घेवन तुजें प्रसन्नपण आमकां तुज्या आजारपणाद्वारे दिवच्याक तूं आज आजार आसतना आमी ती प्रसन्नता बगूंक जाय जाल्यार सर करपा तूं आमचे वत त्याच एवकारिस्तांत आमी तुका आर्गां दिता आसतना तुवें केलें तें बरेंपण तुवें आमचे खातीर तुजें मांस आनी रगत आमकां दिल्लें त्या कुर्सार तुजें तें मरण आनी तें तुजें पुना जिवनपण नव्या जिविताच्या वाटेक आमकां लायता मात्र न्हय परती वाट सदार करता सम्या जमल्या एका भुरग्याक तुज्या मोवाळ मोगान तूं बर तुजे काकुतीची दिश्ट तांचे सरय तांच्या कुडींत तांच्या मोतींत तांच्या काळजान कितें सक्कडी आज धडधडे जावन आसात ते धडधडे सक्कडी रावय तुका कळटा जम्या कित्याक सागोर शांत केल्लो तो पिडेंत संपदारान चौकासाय आनी बरी भलायकी दिल्लो तो आज हांगा आयल्या हर एका भुरग्याक तेच चौकासाय दिवच्याक तयार आसाय तर तुज्या वर्त्या मोगान भरता आसतना तुज्या आमले रगतान ह्या भुरग्यांक धुवन काड तुज्या आमले रगत तांच्या शिरशिरांनी देवनी तकले जावन तळयो पर्यंत हर एका त्या विश्वांत ते देवनी आमचें तें आसलें उणेपण पुसून काड सम्या बरेंपण भरतेकान दी तुज्या मोगांत आमकां बर तुज्या आजा म्हणल्यार बरें आमचें जिवन परिवर्तन करून नव्या जिविताच्या वाटे पावच्याक हेरांक आमी जाय ते बरेपणान आदर्श जावच्याक आनी आमच्या दोरी जायत्या जाणांक बरेंपण लाभच्याक आनी आमी हेरांत दया दाखोवच्याक जाय जाल्यार सर करपा तूं आमकां दी
आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. कसे आहात तुम्ही? सगळे बरी आहात? वयची की येऊं खाता की वातावरण बरें आसा त्या देखून इल्ली जेम आयल्यार मदें मदें उठ्यात आल्या आमी. तुमकां जेम काडूंक सोडचें ना. आमी जेम काडूंचे न्ही. सुम्या सांगता आसतना बोवा परबायतारान सुम्या सांगता रावोन आयचो दीस थोडे घंटे जेजू सांगता एक जावन रावोंक आनी ह्या वेळार आमी उडासा दवरया. जेजून म्हणलें उतरां 1 घंटो म्हजे खातीर जागे रावोंक तुका जालें ना गे. ताच्या सिसांक मोगाच्या ताका सिसांक ताणें विचारलें 1 घंटो म्हजे सांगता जागे रावोंक तुमकां जालें ना गे. खंडीत जावन आमी 1 घंटो न्हय कितले घंटे जाल्यार रावोंक तयार आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. थोडी नवी आयल्यान म्हूण दिसता. कित्याक म्हळ्यार थोड्यांनी हात उखलचे थंय रावयल्यात. मोगाचे न्हू हात उखलचे, ताळयो पेटचे हे सगळें आमच्या कुडीक जायती बरी भलायकी दिता. हाच्या पयलीं हांव सांगलें परत हांव तें सांगूंक वचना. कित्याक हांव प्रेज एंड वर्शीप करतना म्हजे हात वयर सकयल करता. कित्याक म्हळ्यार बळवंत जाता, सत्यवंत जाता, कूड सुडाळ जाता, अपुरबायेचें जाता आनी आमच्या कुडी भितर कितलेंय तें दुखी तें हें आसलें सक्कडी काणोवड्याक आमकां आतां जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुमचे ताळे पुरो पडल्यात घेवन मिरया कसाय पियेचे दिसता. तुमी ताळे घट्ट भायर हाडीत जाय. कित्याक की म्हळ्यार आमकां देवान ताळो दिला. कितलेच जाणांक उलोवंक जायनातले कितले वत हाडटात. पळया तोंड्यानातले कितले कश्ट जातात. आतां ते 3 वर्सांच्या भुरग्यांक तोंड्यानातले येवन म्हणटात आवय फादर तांच्या खातीर मागा फादर तांकां आशिर्वाद दिया, वांजाल रजार करा, ताणें उलय जाय फादर. ताणें उलयतना कितली खुशी भोगता तांकां. पूण आज आमकां उलोवचें देणें दिलां आनी तें आमकां सदार करूंक व्हरतो अवकाश मेळ्ळा. ते आमी बऱ्या तरा उपयोगसून घेवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचे न्हू एक सवाल अरे एक फावटी पाद्रा बायले जाल्यार एक सवाल विचारतात म्हणून तुमकां कळयता. सवालाक कांय जाप दिवची गरज ना, फकत हात उखल्ल्या पुरो. ल्हान तावन आजून पर्यंत हांगा आसल्या तुमच्या पैकी कितल्या जाणांनी एकच एक ल्हान या व्हड पटी मारिनातले आसात? हात उखला म्हळ्यार पटी मारिनातले कोणी आसल्यार हात उखला. कोणी ना न्ही ना. कित्याक म्हळ्यार पटी मारची एक आमकां संवयर पडला. ओके त्या देखून आमी पटी मारनात. दुसरें सवाल इतलेंच ताका हात उखल्या बरो. कितल्या जाणांक पटी मारिनासतना सत उलोवन तूं बरें जिवीत करूंक जाय? हात उखला म्हळ्यार कितल्या जाणांक पटी मारिनासतना सत उलोवन तूं जियोंक जाय? ती हात उखला. यस सुमार हात वयर गेले. तें बरें मोन म्हाका दिसता जेवण सारिल्लो भियेलो घेवन खंडीत जावन भियेलो. कित्याक म्हळ्यार आमी पटी मारनातल्यार ताका कांय काम ना. तो मागीर नाटता आनी म्हणटा पटी मार म्हणटा न्ही. तुमकां सिंपल सांगता. कित्याक म्हळ्यार हांव जायते कडेन वता आसतना पळयता, अशें उलयता आसतना पळयता कोणा कडेन तुमी वचून आज विचारा तुजे कडेन पयशे आसात गे? ना बा म्हजे कडेन पयशे नात. पर्संती आसतात, घराय आसतात, बँकात आसतात, पूण पळया सिंपल पटी मारतात. ना बा म्हजे कडेन ना. म्हज्या मायन घेताळ्या म्हणचे आसा कोणी आयल्यार आमचे कडेन सांगाना. उरयल्याने कोणी विचारल्या काय म्हण काले आमचे कडेन कांयच ना. एक दीस मायक सांगलें माय जियो पटी मारी नाका गे. कितें तुजे कडेन आसा म्हणून सांगल्या ते कांय वणरता ते माय ना न्ही. कित्याक तूं तशें सांगताय? न्ही तांकां कित्याक कळ जाय आमचे कडेन आसा म्हूण. कळो न्ही कळनासतना राव न्ही तुवें पटी मारून वचो म्हणून सांगलें. आतां ना म्हूण सांगना. कित्याक म्हळ्यार हांव 33 सारता तिका तुजे कडेन ना माय 5 रुपये ना ते तुजे कडेन 500 रुपये ना ते 1000 रुपये ना ते. आमकां ते संवयर पडला. ना म्हणची एक वस्त ओके आसलें दिजेत म्हूण हांव तुमकां सांगना. कित्याक म्हळ्यार आतां आसा म्हणून तुमी पुरो दिवंक गेले जाल्यार मागीर म्हणटाले पात्रां बांद दिवंक सांगलें. आतां ती पाटी दिनातले जाल्यार पात्रां भिवन काडून दिता गी. हांव येना. जायते जाण म्हज्या लागीं येवन म्हणटात
फादर ताणें व्हेल्लें दिवंकूच दिनात फादर तें तुमचें प्रॉब्लेम विसरून दिवना न्ही म्हणचे हांवें कित्याक मगेचे न्हू जायते पटी आमी सत उलोवंक पाटी करता आनी हें आमकां आज पटी उलोवन त्या पटी देखून कितें कडी जाता म्हणल्या विशयांत थोडो नियाळ आमी आज करया पिलात आनी जेजू मदें एक संवाद जालो कोणा कडेन बायबल आसल्यार जो संवंजल 18वो अध्याय 38वी ओळ 18वो अध्याय 38वी ओळ काण वासा पळया जुओ संवंजल 18वो अध्याय 38वी ओळ कोणाक मेळ्ळें गी मेळ्ळ्या जोरान वासा सगळ्यांक आयकून 18वो अध्याय 38वी ओळ कितें म्हणटा ओके हांव वाचता ताका पिलातान विचारलें सत म्हळ्यार कितें जेजू आनी पिलाता मदें जाल्लो तो संभाशण पिलात उलयता जेजू मावन रावता आनी ह्या वेळार पिलात ताका म्हणटा सत म्हळ्यार कितें हें एक सवाल म्हूण आमकां दिसता जायते पटी आमी चिंता हें सवाल पूण एक सवाल न्ही हे एक दैनंदीन जिवनांत घडचे घडीत म्हूण सांगेत कित्याक सत कोणाक जाय सत उलयल्यान कितें मेळटा सताक देखून कितें आमकां जालां आमी सतत उलयले जाल्यार हेरां पटी मारतात ते दळ आमचें सत खंय उरता म्हणलें एक बगप म्हळ्यार पिलात म्हणटा सत कोणाक जाय सतांची हांव कोणाक जाय हें पिलातान विचारूंक कारण इतलेंच पिलात जेजू निरापराधी म्हूण कळीत आसल्यार हेरांच्या बिया देखून तो जेजू निरापराधी म्हूण डायरेक्ट सांगोंक भियेतालो जेजूक सण दिवंक तो भियेतालो हें कित्याक म्हळ्यार रोमाकारांक आनी जुदेवांक तो प्लीज करूंक पळयतालो तांचे मेस्वाणी घेवंक पळयतालो दुसरें सिजाराक आनी पिलाताक थोडो संबंदांत सोडून घडयलें आनी अशें आसता सिजाराक प्लीज करचे खातीर मेस्सोवच्या खातीर पिलात सत उलोवंक भियेता सत सांगोंक भियेता आनी त्या देखून तो जेजूक सोडूंक एका रितीर निरापराधी जेजूक सोडूंक प्रयत्न करता पूण नीज जावन ताका आसलो अधिकार तो उपयोग करिना त्या देखून तो म्हणटा सत कोणाक जाय हांव आतां सत उलोवन तुका सोडलें जाल्यार म्हाका कितें तातूं फायदो म्हणलो तसो अर्थ जावन आसा म्हाका कितें तसो फायदो आमी पळयलां म्हाका न्हू ल्हान आसतना आमकां घरचीं आमचे वडिलां म्हणटालीं फटी मारी नाकात पयलें कुमसाराक आमी वेता आसतना आमकां कुमसाराक कशें शिकयतालीं पयलें म्हणटालीं तुवें पटी मारले जाल्यार पटी मारले म्हूण सांग हांवें पटी मारल्यात हांवें सोरलां पळया ल्हान तरान आमच्या वडिलांनी आमकां कितल्या आपुरबाय तरान शिकयलां पटी मारल्यात तर पटी मारले म्हूण सांग आनी मुखार पटी मारूंक नात म्हूण सांगतालीं त्या देखून थोडे पटी पटी मारता आसतना आमी मार केले आसात जायते जाणांनी धाकटे आमी आसतना ल्हान आसतना आमच्या वडिलांनी आमकां मारला कित्याक ती म्हणा लागली हे ल्हान पटी देखून तो मागीर व्हडली पटी जावची व्हडले पटी जावचे आनी आमी पटी मारून जेवसाराक इडें दिवंक नजो म्हणटा एपेसकारां बरयल्लें पत्र आयचें वाचप सता नितींची येया सता नितींची येवन जेवसाराक तुमी इडें दिवचेंत न्ही जेवसारान तुमच्या ल्हान पटीन सयत तो इडें घेता आनी थंय ताका अवकाश दिवचो न्हय म्हणटा आमकां एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत संपावल आपलें कन्वर्शन जाल्ल्या उपरांत इतल्या आपुरबाय तरान जेजू वळखलो तर सगळे सता नितीन तो जियेतालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बॅटरीचे चार्ज गेले गे म्हणून न्ही गे चार्ज करंट हाडिचे गी नाका आमचे चार्ज जायचे बॅटरी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
एक ल्हान काणी आसा मोगाच्यान पिनाकियो म्हणलो एकलो ल्हान भुरगो ताका पटी मारची संवय आसली जायत आनी पटी मारता आसतना ताणें एक पटी मारल्यार तेचें नाक लांब जातालें गे 2 पटी मारल्यार लंब जातालें 3 पटी मारल्यार इतलें लांब सगळ्यांक कळटालें पिनाकियो त्यो पटी मारल्याय नाक लांब जाला आनी ताच्या आवयन ताका व्हर न्हू पात्रां लागीं व्हर रावन कुमसार करता आसतना नाक भितर वेतालें गे आनी पिनाकियो केदळा पुरो पटी मारता तेदळ नाक लांब येता हरी एकलो ताका पळयता आनी म्हणटा तुवें पटी मारल्याय तो म्हणटा ना तुजें नाक लांब जाला आनी आज तशें जाल्लें जाल्यार आमी पटी मारचें संपूर्ण रावयत आसले हांव कोणा की नाक लांब करून घेवंक नाका त्याचे ती एक सायज म्हूण आसा तितलें तो दवरूंक जाय आमकां ताचे की व्हरतें आमकां नाका आनी अशें आसतना पिनाकियो तो म्हणा लागलो खंय म्हजें नाक लांब जावचें पटी मारतना त्या देखून हांव आनी मुखार पटी मारचो ना आनी केन्ना ताणें पटी मारूं ना तेजें नाक संपूर्ण तरान आसल्या सायजीरीत उरलें शिवाय लांब जावंक ना तर मगाच्यान आमच्या जिवनांत आमी पटी मारता आसतना कितें जाता आमी जेवसरा इडें दिता ल्हान आसतना आमकां शिकयलां पटी मारी नाका सोरी नाका पूण व्हड जातना आमकां आनीकय मुखार वता आसतना आमकां कळीत जाला तें पातक व्हडलें पातक तें जाता त्या देखून आमकां पातकांची वळख दिल्या मा पातकां आनी हूं पातकां व्हडलीं पातकां ल्हान पातकां मोर्टल सीन विनियल सीन हें आमकां दाखोवन दिलां आनी उपरांत तिंत पातकां मुखार वचो म्हणटात ब्लॅक लायस एंड व्हायट लायस म्हळ्यार एक सादारण थोडी म्हणटात न्ही गे पटी मारी नाका आनी मुखार कित्याक पटी मारचें गरजेक पटी मारचें पडटात न्ही फादर म्हणटात ते खली गरज आसा पटी मारची जायतीं जाणां आमी थोडी खुमसार जाता वय मोगाच्यान पूण आमी दृढ निश्चय करून घेयना त्या देखून घडये आमी पटी मारता जायते पटी मारता आनी अशें पटी मारता आसतना आमचें जिवन आमी कापाटी करून घेता नितळ निर्मळ जायना आनी असल्या जाल्यार कापाटी जिवनांत आमी जियेत आसतना आमी देवा ते आमचो संबंध उगडोवन घेता आमची इश्टगत घट जावच्या बदलाक ती पातळ जाता आमची इश्टगत विराळ जाता आमची इश्टगत उणी जाता त्या देखून आमी समजून घेवंक जाय व्हायट लायस ऑर ब्लॅक लायस ब्लॅक म्हळ्यार इल्ले सिरियस लायस व्हायट लायस म्हळ्यार इल्ले लेस सिरियस लायस लायट लायस म्हणटा ताका व्हायट लायस म्हणजे लायट लायस सो असले उणे पटी जावं दी व्हड पटी जावं दी ते मारेकार जावन आसात आनी तांचो पावर कसो आसा म्हणून आमी मुखल्या थोड्या बायबलाच्या उतरांनी पळोवंक शकतले हांव आज समाजांत कशें जाय तशें उलयतात तुका समाज सारकें उलोवंक जाय तर पटी माणसाची येतात तुका समाज सारकें उलय जाय तर पटी मारूंक तो तयार आसा परेकली म्हज्या लागीं आयिल्ली अशें उलयतना म्हणा लागली फादर म्हजे कडेन विटनेस आसात 2 जाणां विटनेस आसात म्हज्या घोवान म्हाका हरासमेंट केला म्हाका फिजिकल हँडल केला म्हणून म्हाका म्हजे कडेन विटनेस आसा तुजी भयण आनी भावजी आयली ती म्हणा लागली फादर हाजे विटनेस कोण करताय कोणेंय कांयच पळोवना पळय ती विटनेस आहा एक विटनेस घाल्यार 1,500 रुपया विचारल्यात फादर पळया तर पयशे दिवन विटनेस घालची पटी मारूंक आमी पयशे दिता थोडे पटी हांव म्हळ्यार काल्या गॅरंटी आहा तांची ताणें पळयला आनी अशें तुका जाला म्हणून ताणें सांगचें तें सत म्हण काल्या गॅरंटी आहा सत म्हण कांय गॅरंटी ना फादर पूण हांवें तांकां सांगलां अशें तुमी सांगा मोगाच्यान जायते पटी आमी आमकांच विकून घेता पटी मारता आसतना आमी आमकांच विकून घेता आमी चिंतिना थोड्यांक एक संवय आसा मेळिल्ल्या पटी मारचे लेफ्ट एंड रायट पटी मारचे त्या देखून आमच्या डिवायन मर्सी कोर कमिटीच्या मिटिंगांत हांवें सांगलें आसा मिटिंगाक येवं नंतर तुमी म्हाका सांगा आमकां मिटिंगाक येवंक जावना फादर कॅरेक्टरीजान दिया बेश्टे हांव थंय गेल्ली म्हाका ताप येतालो म्हाका शेळ जाली म्हाका पांय दूख बेश्टे अनावश्य सांगा नाका हांव मिटिंगाक येवना येस ओवर फिनिश्ड हांव 2013 म्हण दिसा वय 2013 सेकंड टायम म्हज्या चिक्कोडी सेंट फ्रांसीस इस्कालाक वेता आसतना
भुरग्यांनी तिंच म्हजे भुरगीं ल्हान आसली पयले हांव एक 6 वर्सां 4 वर्सां पयलें थंय प्रिंसिपल जावन आसलो आनी ती भुरगीं इतली बरी आसली 4 वर्सांनी तांचे बदलाप जाला म्हळ्यार हर एकलोय पटी मारता आनी हांव वचून पळयता हांव तो कंगाल जालो इंत म्हजी भुरगीं इतली बरी आसली आतां 4 वर्सांच्या अवधींत आनी मारल्यो पटी कितल्यो बाबा 4-5 वर्सांच्या अवधींत कितल्यो पटी आनी अशें पळयत आसतना हांवें तें चिंतलें ह्या भुरग्यांक कशें म्हणी करना हांवें सारकें करी जाय ह्या भुरग्यांक कशें म्हणी करन पटी मारिनासतना तांकां बऱ्या वाटेक हाडी जाय म्हूण हांवें चिंतलें आनी हांवें तांकां सांगलें एकच एक उतर फाल्यां जावन कोणेय पटी मारूंक ना पटी मारिनासतना तुमी रावल्यात तर तुमकां हांव ऑफर दिता बरें एक पिकनीक ह्या मक्कळा हब्बा भुरग्यांचें फेस्त हांव करता जाल्यार भुरग्यांक पटी मारची संवय जाल्या आनी एका कितेंय विचारल्यार पटीत मारतात अशें आसतना म्हाका उडास आयिल्ली एक पॅसेज आसा पटी मारिनासतना तुमकां रावोंक जाय म्हळ्यार तुमी जायत्या जाणांक पटी मारिनासतना जियोंक जाय म्हळ्यार ताका तुमकां एकच एक बायबलांतले उतर हांव दितां मातेवाचो वंजल 5 अध्याय 37 वोल्ड मातेवाचो वंजल 5 अध्याय 37 वोल्ड कितें म्हणटा म्हण आयकोव्या म्हळ्यार मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 37 पडाणे आसल्या वासा आं करेक्ट तुमचें उलोवणें जाय आं वय वा न्हय पळया तुमचें उलोवणें जाय वय वा न्हय ताचे परस चड कितें आसल्यार कोणा तावन येता जेवसारा तावन येता त्या देखून म्हाका न्हू ही एक ओळ सगळी एक ओळ हांवें म्हज्या इस्कालाक लागू केल्ली जावन आसा थंय आमच्या भुरग्यांक हांवें सांगलें तुमकां पटी मारिसतना रावत जाय तर तुमची जावप जावंक जाय वय या न्हय इतलेंच दुसरें म्हाका कांयच रिजान तुमचें नाका आनी 6 म्हयने घेतले मोगाचे न्हू ह्या भुरग्यांक एका हंता काडच्या खातीर ह्या भुरग्यांक सारकें करच्या खातीर 6 म्हयन्या भितर खंयच्याय भुरग्याक तूं विचार ताची जावप फकत एकच उतर वय या न्हय होमवर्क केला वय होमवर्क केलाय न्हय हांवें करूं ना तर इमिडिएटली घरा फोन कर क्लर्काक सांग तुज्या आवय बापाय आपय त्या पर्टिक्युलर टिचरीक मेळ तुजे प्रॉब्लेम सॉल्व कर वय जाल्यार वच क्लासी भितर बस थोडे बडी टॅपां ते मोडचे पडचे हांवें येदोळी म्हज्या इस्कालान पळोवना थोडे बडी कितेंय थोडे कंप्लेंट येता भुरग्यांचे ताणें म्हाका मारलें म्हूण ते जाल्यार ताका आपोवचें आनी विचारचें तुवें हाका मारलाय वय जाल्यार वय म्हूण सांग न्ही जाल्यार न्ही म्हूण सांग मारुल्लो सांगतालो वय हांवें मारलां तितल्यान आय एम सॉरी वय आय एम सॉरी न्हय वस जालें व्हेरी सिंपल आमच्या भुरग्यांक आज आमी हें शिकोवंक नातले देखून आमचे भुरगे आज कितले पटी मारतात जायतीं जाणां कावन्सिलींग आपण हाडटात फादर तांच्या मुखार ते म्हणटात फादर ताणें तें केलां तो चिंता करना वय कांय काश्मीरांत गुळे घालतात पळय तशें म्हज्या गुळे घालतात म्हूण केदाळ्या भुरग्यांच्या मुखार तांकां तितलें इन्सल्ट करूंक वचनाका जांग आमचे भुरगे थोडे बडी पटी मारतात जांग आमचे भुरगे आमी सांगलें सारकें करिनात जांग आमचे भुरगे झगडटात पूण ताका रिती आसात निती आसात हांवें तुमकां सांगलें एक सिंपल एग्जाम्पल म्हजी इस्कालांत हांवें आळावडिके केल्लें वय या न्हय उपरांत 6 म्हयने उपरांत खंयचे भुरगे इतले अपुरबाय जाले की सगळे इस्काल आनी एक दुसरे एका रितीर एकामेकाक झगडटालीं हांवें कितें केलें 1 आर्म डिस्टन्स कोणेय एकामेकाची बॉडी आपडोवंक ना एसेंब्ली जावन खंय रावता नाय इल्लें पयस इज अ व्हेरी गुड सोशल डिस्टन्स म्हणटा आमी ताका सोशल डिस्टन्स कित्याक एकामेका आपडची गरजच ना इंटिमेट झोन ना सोशल झोन येता आसतना भुरगे ऑटोमॅटिकली पळय कोणेय मारलें जाल्यार अरे हाव डीड यू वायोलेट द सोशल झोन हाव डीड यू वायोलेट द रूल व्हेरी सिंपल आज आमी भुरग्यांक काडोन तांचे कडेन तांकां एका हाता काडूंक कितलें वत धाडटा
खंयचे कावन्सिलर तुमी द बेस्ट कावन्सिलर यू आर द बेस्ट कावन्सिलर वाय नॉट कित्याक कित्याक खंय खंय तांकां व्हरनो तांणी बियोंचे थोड्यांनी चिंचे कावन्सिलींग म्हळ्यार तांकां बियान येवंकूच आयकनात आनी थोड्या जाणांनी मूत वचोन बसतात आयिल्ल्या दळा सुला बऱ्या तरान या एका पात्रा फुडें उलोवंक या कावन्सिलींग म्हणून सांगनाका इट्स अ वे ऑफ टॉकिंग इट्स अ वे ऑफ पुटींग आमी खंयच्या रितीर घालता जायते जाणांचे मोबायल प्रॉब्लेम फादर ते मोबायलान तें पळयता हें पळयता हें पळयता हें पळयता हें पळयता कोणें पासवर्ड घाल्लो कोणें पासवर्ड घालून शिकयलो आनी पळयत आसतना ते खंयचेय दुसरें कंटेंट पळयल्यार इमिडिएटली लिपोवन ना हांवें पळोवना पुटी मारले ताच्या बदलाक सगळे ओपन दो सगळे ओपन आमची मोबायलां म्हज्या मोबायलान तूं पळयलें जाल्यार तागे पासवर्ड म्हणलो आसतना कित्याक ते मोबायल कोणूय पळयत पूण कोणी पळयनात जाल्यार कोणाकय जाय जाल्यार अधिकार आसत आनी हांव केदाळे दवर नासता कोण जाय जाल्यार पळया कांयच प्रॉब्लेम ना कित्याक आवर लायफ शूड बी वेरी ओपन आमची भुरगीं तें शिकतात आमी कितले ओपन आसा त्या प्रमाणे आमची भुरगीं शिकतात ना तर आमची भुरगीं पटीमान उपरांत लिपन केल्लीं कामां मोगाच्यान कळना जेवसार अधिकार घेता जेवसार धर्मस्थ मापान आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां नाटता आनी त्या देखून आमचें सत्यानाश जाता काल हांव एका प्रायस्त एकले विजीट करूंक गेल्लो म्हजे सांजेचे कावन्सिलींग आनी मागण्या जाल्या उपरांत विजीट करता ती म्हणा लागली फादर ह्या भुरगे ते एकले जे शेजाराचे एक भुरगें आयिल्लें तें भुरगें बरें आनी अशें उलयता आसतना आनी कितें गे ल्हान पटी मारली आनी ती म्हणा लागली म्हजे कडेन फादर हें पटी मारता हांव म्हणलें भुरग्या पटी मारूंक आसचें न्ही तुवें सच सांगल्या कितें आतां कोणी मारता तुका ना सच सांग ताणें सच सांगलें आनी मुखार पटी मारिनाका सच सांगून नंतर राव जाय कित्याक पटींत जेवसार आमकां नाटता आनी आमचें विबाड करता तितल्यार तें भुरगें गेल्ले उपरांत ती हांव कोणा कडेन मेळोंक गेल्लो तिका मेळोन जस्टीच्या कडेन उलोवंक वयचें थोडे फावटी कोणी नान तिका एकलीच आसली अशें उलयत आसतना ती म्हणा लागली फादर ह्या भुरग्यान पटी मारूंक कारण आसा फादर म्हणा लागली कितें कारण ताची आवय ही भुरगीं इस्काला गेल्ले दळा तेणेच्या थिएटरांत PVRांत खंयचें बेस्ट पिक्चर आसा पळय ताका वचोन 4 वरां भितर घरा येता ताच्या पुताक तें कळीत जालां त्या पुतान ताच्या भयणीक सांगलां आमची मम्मी आमकां सांगनासतना पिक्चर हांव येता पळया फटी मान वचचें म्हण कांय गरज ना ताच्या बदलाक एका दिसा आयतारा दोगांय भुरग्यांक काडून गेल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें ताच्या बदलाक कोणी पळयनात म्हूण आमी कितें कितें केल्यार पळोवचो आसा पळयनात म्हूण आमचें निसांतान करूंक जायना मोगाचें न्हू त्या देखून पट्टींक आमी केन्नाच इडे दिवचें न्हय सतत उलय कांय जायना सतत उलय हांवें म्हज्या जिवनान पळयलां आमच्या फ्रायरींत आसतना कोणेंय कितेंय सांगलें जाल्यार कितें आसा त्या प्रमाणे उलयत आसतना कितलें आपुरबायत भेना भिरान ना संतोशान जियोंक जाता आनी तसलें वर्तें जिवन आमकां देवान दिल्लें जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर वारें आयिल्ल्या खातीर कडेन सत्री धरिनाकात आमी केदाळे म्हणटा वारें आयिल्ल्या कडेन सत्री धरचो मनीस वो म्हळ्यार कितें कोणी सांगतात त्या प्रमाणे वेचें ना स्वताच्या वाटेन बऱ्या तरान सांग जोरान सांगचें म्हण कांय गरज ना येदो कोणें पटी मारलें जाल्यार ताका बोट जपून सांगचें म्हण तें करचें बरें न्हय आमी बरें जियेल्यार बरें म्हूण हेरांक भूत सांगूंक आमकां जाता भूत सांगचे पयलें आमी बऱ्या तरान आसच जाय आमी सत उलोवची जाय सत उलोवपी जाल्लीं जाल्यार हेरांकी आमी सत उलोवंक आदार दिवयात दुसऱ्या तिमोथीचें पत्र चॅप्टर 4 वर्सेस 3 and 4 दुसऱ्या तिमोथीचें पत्र वर्सेस 4 चॅप्टर 4 वर्सेस 3 and 4 कितें म्हणटा पळया वाचा हांव तुमकां वाचता म्हळ्यार ताणें वाचलें आयकोवचें ना मनीस खरें शिकोवणेक उपगोचो काल येतालो तवळ आपणाच्या वडण्यांक लाबदोन कान कुशी करतल्या शिकोणदारांक आपल्या भोंवतणी ते जमो करतले स्वताक आपले कान ते बरे करतले आनी काल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परततले पळया स्वताक आपले कान ते बरे करतले पुराणांक खुलपा करच्याक काल्पनीक काणयांक नाका जाल्ल्याक ते ताचे कान परतताले
तर आमी सताच्या वाटेन जियोंक देवान दिल्लें बरेंपण आमी घेवंक जाय. देव आमकां आपयता आनी दिता तें बरेंपण आमी साकोंक जाय. आनी देवाच्या वरत्या मोगान आमी भरता आसतना सदांच जियोंक जाय. सदांच जियोंक जाय. फकत सत जियोंचें महात्मा गांधीन मात्र न्हय, सता खातीर झुजलो तो मात न्हय, आमी झुजोंक जाय. आमी क्रिस्ताची भुरगीं, खरे क्रिस्तांवां अशें आसतना सगळें बरेंपण आमी आपणावंक जाय. आनी सान फ्रांसीस आसीस म्हणटा, तुज्या जिवनांत सत उलय, सत जिये, सतत जावं दी तुजें जिवीत. एका ब्रदरान एक दीस ब्रेड काडून केल्लो, ताणें पटी मारिल्ले ताचे कडेन 2 स्लायस ब्रेड उणें जाल्ले. आनी एका ब्रदराक मेळनातल्या वेळार कोणें काडलें म्हूण विचारतना कोणेंय सांगोना. आनी ह्या वेळा त्या ब्रदराची वळख ताका बरी आसली आनी तो सोरता म्हण ताका कळीत आसलें. आनी ह्या वेळा पटी मारिल्ल्या खातीर ताणें कितें केलें, 2 कुडके उंडे हाडून त्या ब्रदराक दिवन तो म्हणा लागलो, घे आनी खा, आनी मुखार पटी मारी नाका, आनी मुखार पटी मारी नाका. आमकां ल्हान म्हूण दिसता मोगाचें न्हू, पूण ल्हानांत आमी फेथफूल नातल्यार, ल्हानांत आमी बऱ्या तरान जियेनातल्यार व्हड आमी कशें बऱ्या तरान जियेतले. त्या देखून पटी मारूंक न्हय, पटी मारिनासतना सत उलोवंक आमी प्रयत्न करीत जाय. माध्यमां कितेंय उलोवंक तयार आसात. ह्या दिसांनी तुमी माध्यमां पळयल्यार, माध्यमां पातयेवन तुमी केलें जाल्यार, कालचें तें मणिपुराचें इन्सिडंट आतां तें म्हणटा माध्यमाचे पटी ताणें पळोवन तें नीज म्हूण चिंतून ताणें तशें केलें. ताका करूं हक्क ना तें, पूण माध्यमान दाखयल्ले फटी ते पातयेवन सत म्हूण चिंतून ताणें नाका जाली हिंसा केली. पळया, त्या देखून माध्यमां कितें आज सांगतात तें आमी बऱ्या तरान काणकोण शिकत जाय. माध्यमान आयिल्ले सगळे आमी सत म्हूण चिंतूंक जायना. ल्हान एक कुडको काडून हें सत तें सत म्हणूंक जायना. कित्याक माध्यमां पयशांच्या प्रभावाक वळख जाल्लीं जावन आसात. आनी पयशांच्या प्रभावाक वळख जाल्लीं माध्यमां तांकां जाय परतें उलयतालीं, हाका जाय परतें उलयतालीं. ताचे विशयान हांवें सर्ती सांगचें म्हूण कळीत ना. तुमी तुमच्या जिवनांत आज अनुभव करनासात. म्हज्या भावन आनी भयणीनो, माध्यमां फाटल्यान आमी गेल्या जाल्यार आमी शिरकत जाल्या. खरे सताचे सत उलोवचे माध्यमां बारीक उणी आसात. ते म्हणून आमी तांचे सांगात एक जायचे म्हूण कांयच गरज ना. आमी बऱ्या बापाची भुरगीं बरीं जावंक ताणें आमकां आपयलां. फट म्हळ्यार कितें? ताणें विचारलें पिलातान, सत म्हळ्यार कितें? म्हळ्यार सत कोणाक जायचें म्हणा लागलो तो. सत उलोवचें कोणी नाद म्हणल्यार बरें उलयलो. आतां फट म्हळ्यार कितें? फट म्हळ्यार सत न्हय, अर्दें सत. तें आयकोन उलोवचें, कोणेंय सांगलें आयकोवचें आनी उलोवचें, तें अर्दें सत. त्या देखून आज जायते डॅमेज सोसायटीन जावंक कारण इतलेंच आमी अर्दें जाणा जावन उलोवचें. संपूर्ण आमी जाणा जायना. तुमकां एक एग्जाम्पल दिता. आतां आमी ह्या जाग कुमसारींत आसा. कुमसारींत आसलें एकच एक तुमी सांगिल्लें पातकां आमी भायर हाडूंक नात, भायर हेरांक कळीत करूंक ना. कित्याक जेजूच्या जाग्यार एक याजक बसता. त्या कुमसारीन तो बसता आसतना जें कितें तूं सांगताय तें सगळें तो घेता आनी जेजू बरींच जावन जेजू ती पातकांची पटली व्हरता आनी आमी तें कोणाकय सांगूंक ना. दॅट इज द कॉन्फिडेन्शियल सिक्रेट ऑफ कन्फेशन. खंयच्याय याजकान तें सोडलें जाल्यार ताका शिक्षा आसा. त्या देखून आमकां एका मनशा विशीं कळीत आसा, सगळें कळीत आसा. आमी तें हेरांक सांगोंक न्हय, हेरांक सांगोंक न्हय. तेंच तुमच्या जिवनांत एका मनशा विशीं तुका सगळें कळीत आसा, तुवें तें हेरांक सांगचें न्हय. कित्याक त्या मनशान तुका कॉन्फिडन्सान एका व्हरता बरोवशान तुजे कडेन तें सांगलें जावन आसा. त्या देखून तें हेरांक सांगोंक तूं वचनाका, हेरांक सांगोंक तूं वचनाका. तुजी इतल्या तोवर त्या मनशाक कितेंय कुमक करूंक जाता जाल्यार कर. तें सोड न्हू, आमी कितें करता हांव गी पळया, आमकां कितेंय इल्लें मेळ्ळें, अर्दें सत मेळ्ळें आनी उरलें आमकां कळीत ना. आमी सीदा वचोन तें मेळिल्लें बरें एणें तेणें सिंपोवन आयल्या, ओंपोवन आयल्या. कितली डॅमेज करताय तूं एका मनशाक.
कितले कश्ट त्या मनशा भोगता, कितले दूख त्या मनशा भोगता, ताचे नीज तुका रूप कळीत आसलें जाल्यार, ताचे नीज सत तुका कळीत आसलें जाल्यार तुवें हेरांक सांगोंक तुका पत्वीत ना, तूं सांगनाय. कित्याक तुका त्या मनशार बिरमत दिसता, त्या मनशाक हेल्प करया म्हण बघता. ताच्या बदलाक कळीत नासतना आमी एकामेका ताका पोन्नां घालन, गांठी घालन कितले लांब करता मोगाचें. त्या देखून आमी सत जाणां जावंक जाय. एखाद्या वेळा तो आयसबर्ग सगळो दिसलो जाल्यार टायटानीक शीप अवघडाक सांपडते नातलें. तो तातूंत मुखाल भाग उदकांत आसलो, खालतो भाग मात्र वयर आसलो. त्या देखून तें उदकांत सांपडले. उदकांत दिसनातल्या देखून ताणें व्हरनो टायटानीक शीप त्या आयसबर्गाक मारलो. त्या देखून निसत आमकां कळीत जावच्या म्हणसर आमी हेरांक कितें सांगोंक ना, आनी निसत कळीत जालें जाल्यार सयत आमी हेरांक सांगोंक ना. तें जावन आसा कॉन्फिडेन्शियल सिक्रेट. आमी दवरूंक जाय, व्यक्तित्व सांबाळूंक जाय, एकामेकाक आदारसून आमी जियोंक जाय. ती जावन आसा क्रिस्तांव आदर्श जिणी. त्या खातीर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत बोआ परमेतारान ताणें म्हणलें आसा, निमाणें एक उतर सौम्य सवे रावोन तुमी बळवंत जाय. बळवंत म्हळ्यार हें मेळिल्लें सांगून मेळिल्लें जें नांव पाड करचें, मेळिल्ल्यांचे पोटी मारचें, मेळिल्लें नागोवचें, मेळिल्लें बांदोवचें, हें क्रिस्तांव जिवन न्हय. बळवंत जिवन, आदर्श जिवन, एकामेकाक सांबाळचें जिवन आमचें जावंक जाय. आनी त्या देखून अर्दें सत कळीत जावन आमी जियोवचें नाका. मागीर आमी सोम्या लागीं, आनी सोमी आमकां दिता तसलें बरेंपण. सगळीं आमी एक घडीभर उबी रावया. सगळीं उबी रावन चड आनी चड जेजू तुंच जाय म्हाका, चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका, चड आनी चड पवित्र आत्म्याची सकत जाय म्हाका. पवित्र आत्म्याची सकत असल्यार मात्र आमी सदांत नितींत वरते आदर्श जिवन जियोंक साध्य आमचें जावन जाता. तर सोम्या कडेन आमी मागया, चड आनी चड तुजी दया, तुजी सश्टीकाय, तुजो मोग, तुजें सगळें बरेंपण, कृपा आमकां जाय म्हण आमी गायनाद्वारे आमी गावया. सडाणीस जेजू तुंच जाय म्हाका, सडाणीस तुजो मोग जाय म्हाका, सडाणीस जेजू तुंच जाय म्हाका, सडाणीस तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गांची सू अर्गां तुका, अर्गांची सू अर्गां तुका, अर्गांची सू अर्गां तुका, अर्गांची सू अर्गां तुका. सडाणीस तुजी दया जाय म्हाका, सडाणीस तुजी काकूळ जाय म्हाका, तुजी दया सडाणीस तुजी दया जाय म्हाका, सडाणीस तुजी काकूळ जाय म्हाका. वंदन जेजू वंदन तुका, वंदन जेजू वंदन तुका, वंदन जेजू वंदन तुका, वंदन जेजू वंदन तुका. सडाणीस पवित्र आत्मो जाय म्हाका, सडाणीस तुजी कृपा जाय म्हाका. पवित्र आत्मो सडाणीस पवित्र आत्मो जाय म्हाका, सडाणीस तुजी कृपा जाय म्हाका. येशुवे
ಏಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಏಸುವೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ सडाणी सर समाधान साय मका सडाणी सर तुझे बॉक्सने साय मका सडाणी सर सोसनिकाय साय मका सडाणी सर तुझो जीव साय मका सडाणी सर सोसनिकाय साय मका सडाणी सर तुझो जीव सारखा अर्गाची सू अर्गा तुका अर्गाची सू अर्गा तुका अर्गाची सू अर्गा तुका अर्गाची सू अर्गा तुका येसुवे ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. सडाणी सर जेजू तुमचं साय माका सडाणी सर तुझं मोग साय माका सडाणी सर जेजू तुमचं साय माका सडाणी सर तुझं मोग साय माका एक घडी दोनी आमचे हात वयर करुया मोगाच्यान आयच्या दिसा आमकां जाय जाल्यार बरेंपण आमी मागून घेवया सोमी आमच्या सांगात आसा सोमी आमकां राखता सोमी आमकां बसता ह्या वेळार सगळी सकत सोम्याची घेवच्याक आमचे काळीज मन नितळ निर्मळ करच्याक सताच्या वाट्यान जियोंक जाय जाल्यार सर कृपा आमकां तूं दी सोम्या म्हण आमी मागया सांगाता आमी म्हणया हालेलुया 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 कोणा उक्ते करात तुमचे जिवक ते करात मगेच्यान ताळो येऊ दी वयर येऊ दी चड आनी चड बाबा सोम्याची स्तुती करात सोम्याची स्तुती करतना सगळे सोम्याचे पोळ आमच्या भितर तो घालतलो हालेलुया 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 जेजू 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 तुजी सकत ह्या सगळ्या भुरग्यांक थंय जरय सोम्या ह्या सगळ्या भुरग्यांक आपूण सोम्या ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत जायते बरेपण हाडच्याक हर एक घडये तुवें दिलें तें बरेपण आमी साकोन ताचे गोडसाण आमी बगच्याक आमकां जाय जाली सर करपा तूं आमकां दी सोम्या हालेलुया 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 बसया मोगाच्यान बस सत उलयत आसतना बे आमकां ना कित्याक जुजेच्या जिवनांत तुवें पळयलें जाल्यार ताका बेंत नातलें देवान बडव्या मुखार कितें सांगलें तें तो करी लागलो मरयेच्या जिवनांत ती कावचेली पूण भियेली ना कित्याक ती भियोंक ना ती सताच्या वाटेंत आसली जें कितें देवान तिका सांगलें तेच प्रमाणे ती जियेली आनी देवाक समा सारकी साल समकण तिची जाल्ली म्हणटा आमकां पूण एक मनीस भियेलो वांजेलांत एक मनीस भियो नासलो कोण तो जेजू जल्मलो म्हूण आयकल्लें भियेलो कोण भियेलो हां आयकना काय आयकना देवा हेरोद वय हेरोद कित्याक भियेलो कित्या खातीर तो भियेलो तो म्हणूंक लागलो आनी एक कोण राय जल्मला तो कोण तो म्हाका कॉम्पिटिटर जावन कोण जल्मला काय म्हूण तो भियेलो म्हळ्यार ताचे थंय जायते बे आसले पातक आसले पातक आसतना बे आसता मोगाचे न्हू जायती पातकां आमचे थंय आसा त्या खातीर हांव म्हळें पातक पोटी उलयतना तें पातक जाता पातक आसतना आमी भियेता
आनी बिया देखून आमचें जीवन अपुरबायेचें जावंक आमी चलवताव अपुरबायेचें कण घेवंक आमी चलवताव त्या देखून हेरत भियेलो तो नाजरेतांत रायज जल्मला म्हणलें आयकून तो भियेलो खाव जेलो आनी कोण आयला काय त्या खातीर ताणें कितलेशा भुरग्यांचे एका हेरोदाचे बे कितलेशा नेण्ट्या भुरग्यांचे जीव ताणें काडलो त्या देखून आमी सतांत जियोंक जाय जो हांव दिसताना हेरोदाक सांगलें जावन आसा तुवें करचें सारकें न्हय तुज्या भावाच्या बायले सांगात तुवें जियोवचें न्हय तितल्यारच ताणें ताच्या भावाक लगड काडलें जावन आसा आनी कितलेशे जाणांक ताणें लगड काडलें जावन आसा हे देखून हेरोद भियेलो आनी पटी मारून तो जियो नासलो मोगाचें न्हू आमी जायते फुडें पळयता फाटल्या दिसांनी एकली म्हणा लागली फादर तो एक मनीस येवन सांगता इतलें सांगता एका मनशा विशयान एका धार्मिका विशयान जायतें सांगता फादर तो कितें कितें सांगता फादर त्या धार्मिकाची म्हाका वळख आसा फादर हांव म्हणलें बाय तो जें कितें सांगता तें सक्कडी सत म्हणपाक येयली की ना फादर म्हाका कळीत आसा ताणें सांगचें खंयचेंय सत ना तो कित्याक त्या धार्मिकाक हांव चड जाणा हांव ताका जाणा हो मनीस इल्लें जाणा आतां कितें की चड कटिपिटी जाला ताच्या मद्याक त्या खातीर वो नाका जाल्लें सगळें सांगता तुवें कितें म्हळें ताणें सगळें सांगलें उपरांत ताका हांवें सांगलें उतरां म्हणा लागलीं ती जें कितें तुवें सांगलां तातूंत कांयच सत ना तें गरजेचें कित्याक आमी सतांत जियेत आसा सता खातीर आमी रावोंक जाय सत आमी उलोवंक जाय आनी फट आसलें फट म्हणून आमी तांकां दाखोवंक जाय त्या दळा मात्र सताक वाट आसतली आमच्या जिवनांत जायते फुडें आमी समजोन घेना फॅरी टेल म्हणल्यार एक काणी तुमकां कळीत आसा फॅरी टेल ल्हान भुरग्यांक सांगतात तातूंत एकली स्टेप मदर मलताई भुरग्याक तिच्या भुरग्यांनी तें आनी एकल्या भुरग्यान ती आवय सरिल्ली ताचो बापूय दुसरें काजार जाल्ल्या देखून ही ताका एक बरें एप्पल दिता जायतीं एप्पलां धरता तातूंत एक एप्पल इतलें बरें सोबीत आकर्शीत दिसता हें भुरगें वचोन तें एप्पल काण घेता आनी त्या एप्पलांत बरयलें जावन आसा वीक ह्या आवयन मलतायेन स्टेप मदरान ताका लगड काडच्या खातीर तातूंत वीक बरोवन आकर्शीत केल्लें जावन आसा हें आकर्शीत एप्पल पळयलें तें भुरगें वेता आनी काण घेवन तें खाता आनी ताचें वीक सगळें ताच्या कुडी भितर वेता आनी कुडी भितर वचोन तें गाढ न्हिदेन पडटा मरोंक ना उपरांत गाढ न्हिदे उपरांत तें उठता आनी तेदळ ताका कळीत जाता ह्या आपल्या आवयन कितें केल्लें म्हूण आपणा खातीर मारूंक जीव शिमरच्या खातीर तातूंत वीक बरयलें पळयतना आकर्शीत दिसता मोगाचें न्हू जायते फुडें आमकांय सगळें जेवसर आकर्शीत तरान दाखयता हें सगळें हें कर तें कर पटी मार बानय तांकां मांकोड कर वरेकलो म्हणा लागलो म्हाका एक जायते रीण आसा फादर त्या देखून हांव थोडीं टॅबलेटां हाडना आयला म्हणून म्हाका दाखयतालो आनी म्हाका घाल्या दाखयता टॅबलेटां तुवें हाडलें हांगा घालें म्हाका दाखोवचें जाय जाल्यार खाणें जालें म्हळ्यार हांवें दाखय तितलो जीव जड जालो खाणें जालें कित्याक हाडना आयलाय न्ही फादर हांवें इतलें रीण केलें रे आतां हांव वचोन मेळ्ळो जाल्यार म्हाका रीण मेळटा कित्याक म्हळ्यार म्हाका बांदूंक कळीत आसा हेंत तुजें प्रॉब्लेम म्हळ्यार कितले दीस बांदेताय आसतो ना गांवांत ना गेला तडीपार जाला कित्याक आमी हेरांक बांदव न्हू हेरांक बडी मारन हेरांक पिसोवन आमचें जिवन जियेलें जाल्यार तें कपाटी जिवन बऱ्याक पडना मोगाचें न्हू त्या देखून आमचें जिवन आमी बऱ्या तरान सता नितींत जियोवंक शिकोवंक जाय आमकां जेजू सता विशयान जायतें उलयता माथ्याच्या वांजेलांत आमकां जेजू सांगता आमी सताच्या नितीच्या वाटेंत चलोवंक जाय माथ्याचो वांजेल 16वो अध्याय 6वी वळ आमकां सता विशयांत परत सांगता 16वो अध्याय 6वी वळ कितें सांगता म्हणलें आमी आयकोव्या जागृत सांग वाच बाय 16वो अध्याय 6वी वळ जागृत रावा परिजवांच्या आणि साधुसेवांच्या कामिराची सत्राय घेया कित्याक ताणें म्हणजे जायते पटी आसात तातूंत त्या देखून तांकां पातये नाकात म्हूण तो सांगता जुआंवचो वांजेल 16वो अध्याय
13व्या वळींत परत आमकां सांगता जेजू म्हणटा पवित्र आत्मो येताना सत कितें म्हण तो तुमकां उगडापे करतालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सत कितें म्हण तो उगडापे करतालो आनी त्या सता प्रमाणे तूं गेलोय जाल्यार तुजें जिवन बरें जातलें. जुआंव 8 अध्याय 40 आनी 4 वळ आमकां परत म्हणटा पटीचो बापूय संवसार पटी मारून नाश करता संवसार. पळया 8 अध्याय 44 वळ. ह्या वळींत कितल्या बऱ्या तरान आमकां जुआंव सांगता. जो आमकां म्हणटा तो पटीचो बापूय तो ताचे सैम आसलें आनी ताच्या सैमांत कितेंच बरें म्हणलें ना आनी बरें म्हणलें नातिल्या देखून तो पटींत तो जियोंक पळयता आनी असलो तो जावन आसा. त्या खातीर आमकां जागवण दिता, जागवण दिता. जेवसराची पिळगी तुमी तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे सोलोवंक तुमकां खुशी. सुरवेर जावन तो एक कुनिगार तो कधीच सताच्या पक्षेक ना. ताचे कडेन सत म्हणलें ना. तो फट उलयतना आपल्या सैम प्रकारे तो उलयता कित्याक तो पटकिरो पटींचो बापूय. जेवसारची नाडणी आमी वळख जावन तातूंत एक जावन पटींत आमी जियेत आसतना जेवसारच्या सालींत आमी आसा. पटींचो तो बापूय तो सत म्हणलें ताचे कडेन ना. त्या देखून मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत आमी जायते बरें उलोवंक सत उलोवंक शिकत जाय. माध्यमांनी कितेंय पटी आसूं कितें आसूं कितले बरी मनशां जाल्यार तांकां वायट करना माध्यम उलयता. पूण आमच्या क्रिस्ती जिवनांत क्रिस्ती बावटांत आमी इगज मातयेंत आसतना आमी पटी मारन जिवन करूंक न्हय. ताच्या बदलाक आमचें जिवन बरें करूंक आमी पेसाडी जाय, विबाडूंक न्हय. पटी मारचें आमकां सवयर पडलां तर आमी तें संपूर्ण तरान सोडून दिवंक जेजूची ससाय मागया. जायते जाण आमी आतां आमच्या दिवन मातशी रेटी जाणा कापुजीन मानना म्हूण एक प्रोजेक्ट सुरू केल्लें जावन आसा. आतां लगभग 2 वर्सां उतरलीं. शुक्रारा दीस तरी वरवीं दिवची खाणा वरवीं. कोणाक ताचो उद्देश जावन आसलो कोणायक काम ना एक हप्तो वरवीं व्हरून. कोणायक एक एक्सिडेंट जालें पांय मोडलो या कितें हात मोडलो काम करूंक जायना येवन वरवीं व्हरून दी. कोणाच्या कुटुंबांत कितेंय जायते कश्ट आसात तांचे कडेन कांयच आर्थीक परिस्थिती बरी ना येवन व्हरून. पूण जायतीं जाणां आयलीं, कितलेशीं जाणां आयलीं. एक हप्त्या म्हणटाना 40-50 पॅकेटी वेताल्यो. आनी अशें वेता आसतना आमचे जायतीं जाणां सांगूंक सुरू जालीं फादर तांचे कडेन जायतें आसा. म्हळ्यार तुमी दिता आसतना इसारा दिता आसतना इसारल्यार कितें म्हणटात फादर आमचे कडेन कांय ना म्हणटात. पूण आमची ती नेबारां फादर ती. त्या देखून आमी म्हळें तुमी येदोळ 2 वर्सां दिलां आनीक आमकां दिवंक मोन आसा कित्याक आमी दिवचें न्ही हेरांनी आनी दिवचें आमी हेरांक डिस्ट्रिब्यूट करचें. त्या देखून कोण दुबळी कोण कनिश्ट परिस्थितींत आसात तांचे थोडे नांवां करा. येदोळ तुमकां कळीत जालां तांकां मात्र आमी दिवया, स्क्रुटिनायज करया. मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण आमी करच्या खातीर पटी उलोवन न्ही सत उलोवन वर. जायते जाणांक हांवें सांगलें आसा तुका वरवीं जाय जाल्यार वर. नाका फादर म्हज्या की दुबळीं आसात न्ही फादर तीं व्हरून फादर म्हणलें आसात कितलींशीं जाणां. सता नितीन जियोवची ती बागी. सता नितीन जियोवची ती बागी. कित्याक देवाच्या वर्त्या राजाचे भुरगीं म्हूण तांकां मानताले आनी असलें बरेंपण देव आमकां दिता. जुआंव अंजल 14 अध्याय 6 वळ आमकां कितें सांगता पळया. जुआंव अंजल 14 अध्याय 6 वळ. हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मरिपात गेल्या शिवाय कोणाच्या नंतर बापा सरसी वचोंक जायना. तर आमकां कळीत आसा सोमी म्हणटा हांवच वाट सत आनी जिवीत. त्या देखून आमी सताच्या वाटेन जियेत आसतना भिवची गरज ना. थोडी कश्ट येतात येना म्हण सांगना. कित्याक ह्या आयच्या संवसारांत आधुनीक संवसारांत आमी सतत उलोवंक गेले जाल्यार कश्ट येताले. पूण त्या कश्टांत तुका सोमी राखतालो, सोमी तुजे सांगात आसतलो. कित्याक ताणें म्हणलें उतरां हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. जो कोण म्हजे थंय जियेता
तो ससनाक बाळटा हें जावन आसा त्या तुका मोगाचे न्हू आमच्या भुरग्यांक बोवा बरोबर तरान आमी शिकोवन दिवंक जाय फाटले दिसांनी बैला गांवांत आसलो एकलो तरणाटो हॉटेलान काम करचो जी आम जावन काम करचो म्हणा लागलो आज आमच्या भुरग्यांक तांच्या आवय बापायनी बरी बूद शिकोवंक जाय बरी बूद सांगोंक जाय बरी बूद शिकोवंक जाय म्हणटा आसतना पयलें आमी तशें जियोंक जाय आमी तशें जियेल्या जाल्यार हेरां आमकां पळयलीं तशें जियेतालीं ना तर जियोंक साध्य जावचें ना म्हाका उडास आसा एवढे एका ट्रेनार एक आवय आनी एक चेडूं भुरगें पैण करनासलीं त्याच ट्रेनार आनी एकलो शिकपी जायतो जाणवाय आसलो ट्रेन पैण करनासलो तो आपले बूक काडून वाचतालो मुखार आसली स्त्री ती बूक काडून वाचताली आनी तें सदां लगभग 8-9 वर्सांचें भुरगें तें एक बूक काडून वाचतालें अशें आसतना ह्या मनशाक त्या बायल मनशान बूक वाचलो विशेष कांय दिसोंक ना पूण ह्या नेण्ट्या भुरग्यान बूक वाचलो भारी विशेष दिसलें आनी तो आवयक म्हणा लागलो यू टॉट अ व्हेरी गूड लेसन तुवें ताका सांगोन दिलाय म्हूण दिसता आवय म्हणा लागली हांवें सांगोंक ना जें कितें हांव करतां तें फॉलो करता म्हळ्यार हांव वाचून आसा तेंच तें करता तर म्हाका आज आमी आमच्या भुरग्यांक दुरसोन कांय फायदो ना कित्याक आमच्या भुरग्यांक बूज सांगच्या बदला आमी तर बऱ्या बुद्दीन आसल्या जाल्यार आपुरबाय तरान ती त्या प्रमाणे आसतलीं जायतीं भुरगीं आसात थोडीं भुरगीं नाच जावंक बरो थोडीं भुरगीं आसात बरी बुद्दीन ती आसात आपल्या आवय बापायक काल जावन कितले विधेयपणान ती आसात देवाची बेबिरांतेंत तांकां वाडयल्लें जावन आसा तर सतांत नितींत आपुरबायच्या वाटेंत चलोवंक देवा लागीं कृपा मागया आराधना वेळार आमचे सगळे कुटुंब सोम्याच्या हातान दिवया कोण सकडी पटीमान नाका जाल्यार दोशी दिवन आमकां ताणी दुखयलां तर तांकां बक्षिया आनी आमी एकेदोळो पटीमान हेरांच्या जिवनांत तांचे नाश करूंक वांटेली जाल्यार हांव तर तांचे बक्षणे मागून सोम्या मुखार सरपडोन आमचे काळीज मोन नितळ करया एक निचेव करया हांव सत उलोवन बरें जिवी जियोंक आशेतां आनी तें जिवान जियोंक निर्धार करता पटी मारन जंवसराक सैतानाक म्हज्या जिवनांत इडें दिवचो ना आनी दिवची ना म्हणून दृढ निर्धार करूंक प्रयत्न करा आमेन. Jesu apoita Jesu apoita maka tuka gopatapля Jesu apoita Jesu apoita Jesu apoita maka tuka gopatapля Jesu apoita duka amchi pusta deira amka murta दुखा आमची पुस्ता दैरा आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्याय तक्षण जेजू लागीं आसता खंयच्याय घडी उलो दिल्याय तक्षण जेजू लागीं आसता जेजू आपोयता
जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता पाणसंको 20-20 कष्टा सांपडताना नष्टांनी अडसताना कष्टा सांपडताना नष्टांनी अडसताना निराश नाका दैराण आपय तो तुका अकलन धरता निराश नाका दैराण आपय तो तुका अकलन धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत जेजू आपयता पिडे शिडे वेळा जेजू ओलो दिल्या पिडे शिडे वेळा जेजू ओलो दिल्या कोणी तो सांगी भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता कोणी तो सांगी भेदभाव नासता भलायकी ताची पाटी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता हर एक लगीता आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू सत्य जेजू आपयता ये आपयता म्हणटा म्हज्या लागीं ये जेजू आपयता जेजू आपयता Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या जगताचे घेतलो वर्त संतोष सम्या आमकां जायते बरेंपण करून तूं आयला आयज सम्या आज आमकां बरें कर उद्या वर्त्या मोगान भर आमचे सगळे पिडा नापयस कर सम्या आमचे देवाचे सगळे कष्ट हळू जावली आमचे वसान हळू जावली सम्या आमकां तुज्या मोगाचे बरके कर वेग सम्या पटलो अंदर सम्या तुज्या कडपेन भर सम्या तुज्या वरती दाम आमचे दाखय सम्या तुज्या कागद तुजे बरके आमी जावच्या आमचे काळीज हो आमरवाचे नेणटे कर आमचे काळीज दाळेचे कर आमचे काळीज मोळेचे कर हालेलुया 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 मोगाक देवा तुझ्या लागता काळीज मोचे तुका दिता काळीज मोचे तुका दिता मोगाक देवा तुझ्या लागता
काळीस मोचे तुका दिता सगळे आमचे जीवन ताका दिव्या काळीस मोचे तुका दिता समी आमच्या सांगाता हांव तुमच्या सांगाता आसतलो हांव तुजे सांगाता आसतलो म्हणलें भरवसेचे वर्ती उतरां सम्याची आश्वासन हे हांव तुमच्या सांगाता आसतलो त्या देखून आज सक्रामेंत असो जेजू आमच्या मुखार आसा सम्या तो आमच्या मुखार अशें कितलें वर्तें भाग आमचें आमकां हें देणें तुवें दिल्या खातीर तुका आभार मानता हांव आर्गां दिता हांव सम्या उपकार तुजो पावडटा वंदन तुका करता थकले आमचे बागोवन सम्या मुखार सरपडोन नमस्कार करुया Jesu Krista तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमन करता आराधना वंदन करो जीवन है आमचे समर्पित आमचें जिवीत सम्या तुका तुजे मुखार आमी आसा सम्या हे तुजे मोगाचीं भुरगीं अयच्या वेळार तुजे लागीं मागतात तुजे लागीं विनंती करतात तांचे सगळे विनवणे घेवन ती हांगा आयल्यान सम्या केदें वर्तें भाग आमचें आमकां दिल्लें तें सगळे आमी उबी रावया मोगाचें न्हू सम्या मुखार आमी एक जावन रावल्या त्याच पवित्र सक्रामेंत हांवें तुमची दिश्ट लायात पवित्र सक्रामेंत आमकां बरो करूंक तातूंत असो स्वामी जेजू आमकां रूपरूपी हजर जावन आमच्या जिवनांत जायतो संतोष उपसोवंक समाधान हाडूंक आनी आमी उल्हासान बरोवंक जाय जाल्यार सगळें बरेंपण तसो सोमी दिता सोमी खंय सकडी गेलो की थंय सकडी लोक व्हडा उमेदीन आसलो आमकां बरें जाता आमी बरें जातलें हांव म्हणल्यार वर्ते उरपें नासलो भावार्थान ती बरयली आनी भावार्थान बरयली सगळीं बरीं जालीं थोडीं बरीं जावना जावंक बरें कित्याक तसलो भावार्थांचें थंय आसलो थोडीं जाणां पळय कितें जाता म्हूण आयलीं थोडीं जाणां म्हाका गूण जावंक जाय म्हाका तो गूण करतालो म्हाका बरें करतालो खंडीत जावन हांव फाटीं आयिल्ल्या परिस्थितीन वेचचो ना आनी वेचीन ना म्हणल्यार एका वर्त्या फावडताच्या त्या पत्येणेन ती आयिल्ली जावन आसा त्या देखून तस मार्तिमेस म्हणा लागलो आनी म्हाका भीक मागची गरज ना ती रक्तस्रावाची स्त्री म्हणा लागली आनी हाचे लागीं गेली जाल्यार हांवें त्याच पिड्येंत सिराप पडिल्ली म्हणना मानून घेवचें म्हणना कित्याक तो म्हाका गूण करतालो जेजू लागीं आयली हर एकली म्हणा लागले खंडीत जावन आमची परिस्थिती पयलेंच्या बरी आसची ना आनी नातल्ली जेजून तांकां बरें गेलें ह्याच्या दिसा मोगाच्या भावन आनी भयणीन आमी सगळीं हांगा आसा तरी तेच वर्त्या बावडटा आनी बरोवशान आमी हांगा आसा समेच्या नांवान आमी आसा समेच्या वर्तेन जिवन आमी जियेता समेच्या नांवान जियेत आसतना तोच आमकां आपडटा आनी म्हणटा तूं म्हजें भुरगें तूं म्हजो भुरगो हांव तुका बरें करूंक आयलां आनी हें जाल्यार वर्त बावडटा शिकूना आमच्या थंय दिसून येवन मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जायत्या रेतेरीन पळयत आसतना खालच्या दिसा आमच्या रेतेरीन थंय एकली येवन म्हणा लागली जायती तकली बडाबड आसली फादर आराधना वेळार हांवें मागलें आनी खंडीत जावन देवान म्हाका गूण केलें म्हाका इतली खुशी भोगता संजय आनी एकलो म्हाका मेसेज कर म्हणटा इट्स ऑसम टू बी देयर इट्स सो नायस एट अनदर वंडरफूल डे वी आर ड्युरींग द रेटी टुडे म्हणटा तो त्या रेतीर वेळार त्या आराधना वेळार त्या समेच्या सांगता आसचें वर्तें भाग देवान आमकां दिला इज ए ऑसम डे ऑसम मोमेंट असलें वर्तें दायज ताणें दिल्लें आसता त्याच सम्या सांगता आमी आसो न्हू सम्याची स्तुती करया सम्याक होगळाप घेवया सम्याक वंदया सम्याक सदांच आभार मानूया पाणसंक 62 62 ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ
ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ. ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳ ಹುಡುಕಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ನಾಮ. ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ, ಪಾಪರಹಿತ ಜೀವಿತದ ಮಾದರಿಯ ತೋರಿಸಿದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಣ್ಯನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸುವಿನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ. ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಸರ್ವ ಜನರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ, ಹರ್ಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ, ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಭೂತ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ. ಭೂತ ಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ. ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ಕುರುಡರಿಗೂ ಕುಂಟರಿಗೂ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಯೇಸು ನಾಮ, ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ, ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಾಮ ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ, ಪಾಪಿಗೆ ಇಂಪದ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಎಲ್ಲ ನಾಮದಲ್ಲೂ ಮೇಲಾದ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ, ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ನಾಮ, ಅತಿಶಯ ನಾಮ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ನಾಮ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಲಂಗಿಸುವ ನಾಮ, ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ನಾಮ. ಇದೇ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ. ದಿವ್ಯ ಯೇಸುವೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿ ಆಲಂಗಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಡಿರಿ,
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ वर्त्या मोगान आमी आयला समय तुज्या लागीं तूं आमकां केदां सण सोडिनाय कित्याक सण सोडचो जेजू तूं न्ही आमकां आपयलो जेजू आमकां बरें करच्याक आमकां बरें दिवच्याक आमच्या मोती हळ करच्याक आमकां समाधान दिवच्याक आपयलाय तुवें तेंच आपोणे घेवन आमी हांगा आयल्या हळटार आमी बसया मोगाचें ना त्याच जेजू पळयात जेजू कडेन उलोवंक मेळिल्लो वर्त अवकाश आज येताना एकली म्हणा लागली फादर कितली खुशी जाता जेजू मुखार आराधनांत आसूं पयलें ती खुशी नातिल्ली कित्याक मागण्याक ये म्हूण वत्ताय करीची आसली आतां ती म्हणटा तें हें नातल्या तर कितें गे चुकल्या बरी जाता म्हाका खुशी भोगली कालचो दीस बोवा पुरबायचो जालो आज आमकां आयचो दीस बोवा पुरबायचो जावच्याक सोमी आमच्या मोदेगात आमच्या सांगाता सोमी म्हणटा हांव आसां तो आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कांयच भियोवची गरज ना सड्डे व्हडलें कांय करी जाय म्हण सोमी आमकां विचारिना सोमी म्हणटा जसो तुमचो बाप बरो तशें तुमी बरी जाय जसो तुमचो बाप सत्यवान तशें तुमी सत्यवान जाय जसो तुमचो बाप दयाळ तसो तुमी दयाळ जाय जसो तुमचो बाप मोवाळ तशें तुमी मोवाळ जाय जसो तुमचो बाप काकूचो सागोर तशें तुमी सागोर काकूचे सागोर जाय त्या खातीर सम्यान दिलें वर्तेपण आमी घेवया सम्यान दिलें वर्तेपण आमी वाखाणया धमदूताची कृत्या 3रो अध्याय 1-10 वळ तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां कळीत जाता पेत्रू आनी जुवांव देवळाक वेता आसतना ताणें पळयलें जावन आसा एका मनशाक उखलून व्हरताले आनी ते पळोवनूच आसले आनी त्या मनशाक देवळाच्या त्या सवित दारवट्या लागीं देंवयले सकाळीं ताका आण घालें जाल्यार संजे म्हणचो तो थंयच आसतालो आनी कित्याक भीक मागतालो ताका थंय भीक मागोवंक हाडिल्लें आसा एका मनशान आनी तो ताका थंय दवरतालो त्या प्रमाणे ताचे भीक मागिल्ल्या उपरांत सांजेर ताचे पयशे घेतालो आनी हो मनीस भीक मागतालो फेत्रून ताका म्हणलें आसा म्हाका पळय आमकां पळय आनी भिकारी चिंती लागलो खंडीत जावन हो म्हाका भीक दितालो म्हणल्यार आशेन ताका पळोवंक लागलो आनी ह्या वेळार पेद्रूक आनी जुवांक कळीत जालें लौकीक गरजे खातीर तो आशेवन आसा लौकीक गरज ती जायत्यो लौकीक गरजो आज आमकां आसात लौकीक गरजेंत पयशां खातीर तो आशेवन आसा पयशे ताका जाय कित्याक म्हळ्यार ताका कामाक लायल्या त्या धन्याक ताणें ते दिवंक आसा सांजेर कितले पयशे मेळटा तितले ताका बरें म्हूण तो चिंतालो आनी अशें आसता लौकीक गरजेंत आमी मेतेर जावन मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज सम्या सांगता आमकां ना तर जायतीं कामां आमकां आसात सकाळीं दीस उदेले जावन सांजेर पुडच्या म्हणसर कितले राटवळी आमकां आसात पूण त्या राटवळी मद्यागात आमी सम्याक विसरले हांव तरी फकत लौकीक जिवनांत आमी आसतले हांव सम्या सांगता आसो जाय तर आमी थोडो वेळ घेवंक जाय त्या सम्याचो मोग आमकां आसूंक जाय त्या सम्या सांगता उलोवंक आमी शिकोवंक जाय आनी ह्या वेळार जायते पिडेस्त आयिल्ले जेजू लागीं उलयले आनी म्हणा लागले आमकां बरें जावंक जाय म्हाका दिश्ट जाय म्हजी कोडीची पिडा वसोंक जाय तुजे तकलो आपटल्यार हांव गूण जातालें म्हज्या घरा ये आनी म्हज्या दुवेचेर तुजो हात दवर आनी तूं म्हज्या दुवेक गूण कर तुजो एक शब्द सांगल्या पुरो तेंच पुरो म्हाका आनी तस वर्त्या तरान तो शब्द हर एकल्या थंय ताणें उसारलो जावन आसा म्हागाच्या भावान आनी भयणीनो लौकीक गरज तात्कालीक सम्या सांगता आसचें शाश्वत असलें जिवीत जियोवच्याक सम्यान आज आमकां आपयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सम्य आमकां आज वर्त्या तरान आपयता सगळीं आमची कुटुंबां सम्याच्या हातान दिवच्याक प्रत्येक तर आमच्या भुरग्यांक सम्याच्या हातान दिवया सांग बरो आज आमची भुरगीं आमी सांगल्या बरी नात आमची भुरगीं करेक्ट वाटेन नात सांग बरो शेळेपण शेळेलीं आनी आमी लौकीक गरजांक पिशीं जावन ताणें सांगल्या बरें आमी नासता शिकप गरजेचें पूण जेजू आनी पवित्र आत्म्या विणें कसलें तें शिकप
जाणवाय गरजेची. ती जाणवाय दिवचो दातार जावन आसा तोच जेजू क्रिस्त हें आमकां समजलें तर लौकीकपणाच्या चड आत्मीकपणाक आमी प्रामुख्यान दिते आसल्या. आतां आमी पळयलें जाल्यार परिस्थिती कशी आसा मोगाचें न्हू. हांवें सांगची गरज ना, तुमकां कळीत आसा. आमच्याच घरांनी कितें घडटा, आमच्याच घरांत आमी कशें त्या प्रमाणे आमची मांडावळ केल्या. आमच्या घरांनी आज तसली पवित्रताय दिसून येता गे. जांग पुरो आमकां वस्तू गरजेचो, जांग पुरो आमकां पयशे गरजेचे, जांग पुरो थोडे लग्जरी आमकां गरजेचे. तें कांय तो भोगिनाका म्हूण सांगोना, पूण दुबळी ती भागी. सोम्याचेर आपलो हारभार घालून सोम्याचेर संपूर्ण तरान होंदोन अवलंबीत जावन जियोवची ती भागी भागी ती. कित्याक ती देवाक पळोवंक शकताली. मोगाचे भावन आनी भयणीनो, आमची कुटुंबां पिडार करन, आमची वैयक्तीक जिवन पिडार करन, लौकीक संगतेनी आमी मेतेज जावन तो टायमींग आसा आमकां, हो टायमींग आसा ताका आमी टायमींग दिला, हाका टायमींग दिला, हाका केदाळा टायमींग दिला. ह्या जेजूला घेवंक आमकां टायमींग ना, हाकाच टायमींग दिवंक आमकां गरज ना म्हूण बघता. पूण येताली ती गरज. मोगाच्या भावान भयणीनो, हर एका घडये पयलो स्थान मान दिवंक जाय ह्या जेजूक. माता तेरेसा वरती सांतीण म्हणटाली, विदावट हिम आय कॅनॉट लिव. तो नासतना म्हाका जिवंक जायना. म्हजे पयलो गुड मॉर्निंग जीजस म्हणचो तो म्हज्या सांगात आसा तर हांव जियेताली, ना तर हांव जियोन मेल्ल्या बरी. समागश्टीन म्हणटालो, तो एकलो मात्र कोण्णाकी सण सोडिना. हर एका वेळा हर एका सन्निवेशांनी तो जेजू मात्र म्हज्या सांगात आसता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज समर्पित करा तुमच्या भुरग्यांक, जेजूच्या हातान दिया. जायत्या जाणांक कळीत ना. काल संजेर एकलो कावन्सिलिंग आयिल्लो, तेजे सगळे कुटुंब आयिल्ले आनी बायल म्हणा लागली, फादर ह्या मनशाक कितलें सांगल्यार बसना. फादर कितल्या वर्सां जावन हांव कश्ट येता हाचे सांगता. ही दोगां भुरग्यांक घेवन कितें करचें म्हण म्हाका कळीत ना. फादर येताना दिलो पियोन आयला आनी हाका कितें सांगचें. हांव आयको लागलो आनी ताचें एकच वडपण, हांव BMW काम करतालो, हांव निसानान काम करतालो, हांव तसो आसलो. माय फादर इज अ बीग बंगलो, माय ब्रदर इज इन अ वेरी गुड जॉब देर. हें सोडून दुसरें ताचें तें कितेंच ना. वडपण मोगाचें न्हू. कोणाक वडपण? वडपण आमी उलयच ह्या सुम्याचें. वडपण म्हज्या संबंदाचें, वडपण म्हज्या इश्टगतीचें. ह्या सुम्या सांगता तें तसलें वडपण आमी उलोवंक शकले तर आमी भागी. कित्याक तसल्या जेजूची भुरगीं आमी. आमच्या बापायचें वडपण आमी उलोवंक जाय, आमच्या संबंदाचें वडपण आमी उलोवंक जाय. शिवाय BMW निसान आनी कसलें तें ताचें वडपण उल्यार लौकीक गरजे खातीर भीक मागतालो तो भिकारी. आनी पेद्रो आनी जो म्हणाले, पळय आमकां, पळय भिके खातीर न्हय, ताची दैहीक गरज समजले. दैहीक गरज तोंटो तो जावन आसलो, त्या देखून ताका उखल हाडटाले आनी तोंटो जावन आसलो. पळयलो पेद्रो आनी जो म्हणा लागले, हाका आमची गरज आसा, हाका हाजो पांय सारको जावची गरज आसा, हाका बरें जाय जाय, हो पिडेस्त जावन आसा, हाची पिडा आमी काण उडय जाय. पळया दैहीक गरज, लौकीकतान दैहीक गरजेक आपण हाडलें ताका. आनी ह्या वेळार तो पळयता काय मेळटा काय म्हण. आनी पेद्रो म्हणा लागलो, भांगार रुपया म्हजे कडेन कांयच ना तोंड्या मनशा. जेजूच्या नांवान हांव तुका फरमायता, उठ आनी चल जेजूच्या नांवांत. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हें नांव काण मागोवंक लजे नाकात. हें नांव काण मागोवंक लजे नाकात. कित्याक जेजू म्हण त्या नांवांत आमी मागता आसतना जेजूचें नांव तें महिमेक पावचें, जेजून कार्य रुपी जावचें, जेजून तीं कामां करचीं. त्या देखून जेजू सांगता, एक जावत आसतना तुमच्या भुरग्यांक जेजूच्या हातान दियात. कितेंय जावन तुमकां आयकतात, आयकनात, विधेय आसात, अविधेय आसात, कितेंय जावन
बऱ्या नडत्यांत आसा वायट नडते आसात वायट सवयांत आसा बऱ्या सवयांत आसात खंयचे खंयचे कितें कितें आसा अडकळेंत आसात अडचण आसा बांदपासा आसात सगळे तुमचे भुरग्यांक ह्या जेच्या हातान घालात समर्पीत करात सगळें आमचें काम इतलेंच जेच्या हातान दिवचें सगळें आमचें जिवीत जेच्या हातान दिवचें आनी अशें दिता आसतना संपदारान जेजूच आमकां राखता तुमचें जिवीत खंदीत बेजारांत बुडलां तर समी त्याच खंदीन बेजारांत रावोंक आमकां आपयना लौकीक गरज आनी दैवीक गरज संपोवच्या खातीर संपदारान तो आमकां आपयता पेद्रो म्हणा लागलो जेजूच्या नांवांत हांव तुका फरमायता जेजूचें नांव तें आनी आज जेजू आमच्या सांगात आसतना तुजें समर्पण कर तुजी कन बेजाराय तुजें तें असलें विदोवळी तुजें तें असलें आटेविटे तुज्या मतीन कितें धांवता तुजी पिडा तुजे संबंद तुजो संबंद जेजू कडेन कसो आसा तुजा कुटुंबाचो संबंद जेजू कडेन कसो आसा तुजी इश्टगर खंयची आसा इंटिमेट जोनार आसाय की सोशल जोनार आसाय की या आउटसायड जोनार आसाय खंयच्या जोनार आसाय पळय इंटिमेट रिलेशनशीप इंटिमेट इश्टगात इंटिमेट झोन सोम्याचें आनी म्हजें जालें तर सोमी म्हजें सांगता आसतना हांव संतुश्ट जातलों घरा आवडटान भरतलों जें कितें चलोन आसा जें कितें घडोन आसा सोम्याच्या नांवांत हांव संपदारां ओपून घेवंक तयार जातलो आनी तयार जातली असले घडये खातीर जेजू लागीं मागात समर्पणाचें गीत आमी गायता आसतना मागाचें न्हू तुमचें कुटुंब आनी तुमचे भुरगे तुमचे आटेविटे तुमचे कश्ट तुमचे नश्ट तुमची कितें योजना आसात ती सगळीं जेजू मुखार दवरा ती संपूर्ण करून बऱ्या तरान भोव आबरबाय ते आशिर्वाद कर दिवचें काम जावन आसा सोम्याचें सोम्याक दिलें केदींच तो पाटी त्याच मापान दिना बरो नोमताच्या मापान माप मेजप नासल्या पवित्र आत्म्या दिल्लो तो त्याच मापान आमकांय बरें करतालो बरें दितालो तर आमचें जिवीत अभिवृद्धी जावच्याक उंचल्या मट्टाक हाडच्याक आत्मीकपणान आनी पवित्रपणान भरच्याक आमी समर्पीत करुया जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या दुखेता पाताक म्हजें बक्षिता जेजू म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेगेन ताच्या दुखेता पाताक म्हजें बक्षिता जेजू म्हणा पळोवया जेजू 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 ओ जेजू 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 ओ जेजू 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 मोजा जेजू 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 ओ जेजू 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 मोजा जेजू 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 आमच्या जेजू 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 बळवंत जेजू 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 कलता जेजू 지낸 강갈 사타나 끈디두킨 불타나 소мя울로 마타나 काहीच म्हाका उणेना ताका उलो मारतना कांयच उणें तुका आसना जिनेन थांगल कितले कांगाल जाल्यार कलबुलो जाल्यार भियेनाका कधी दुखीन बुडताना विराराय आसा जेजूक सांग उलो मारताना कांयच तुका उणें जावचें ना काहीच म्हाका उणें ना
जेजू म्हणा पळयात जेसू जेसू काळजाच्या गुण्यातना पळय ओ जेजू जेसू 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 आमच्या जेजू जेसू 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 म्हज्या जेजू जेसू 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 ओ जेजू मुझे पासोत मेलोito मोसो बोरो गोळीतो सदांच म्हाका रगतायतो खरंच मोसो सोमितो मुझे पासोत मेलोito मोसो बोरो गोळीतो सदांच म्हाका रगतायतो खरंच मोसो सोमितो alle alleluia Alleluia. alle alleluia Alleluia. alle alleluia Jesus alle alleluia 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 Alleluia. 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 Jesus. दत्त जेजू ताका आपयले आमी खंतीन दुकान बुडतना कश्टान नश्टान संपडटा आसतना म्हज्या जिवनांत जायती चौकसाय दिवच्याक आयिल्लो जावन आसा तोच जेजू वय जेजू तुज्या नांवांत जें कितें आमी विचारता तें आमकां खंडीत जावन बरेंपण आसा तर तुज्या कुशे प्रकार आसा तर खंडीत जावन तूं दितालोय समेच्या नांवांत आमी मागता आसतना आमकां बरेंपण बगता हेरांकी बरेंपण जावच्याक आमी एक घडी भर हेरां खातीर मागया ह्या वेळार सांग बरो तुमच्या कुटुंबाची पयसल्या गांवांत आसात जायते वावरकर्ते आसात तुमचे सेज समारा तुमच्या वळखीची तांचे खातीर मागोवंक मेळिल्लो व्हरतो अवकाश म्हज्या खातीर मागे म्हज्या खातीर विनंती करी जायते जाणां मागता आसतना देवाचे खुशे प्रकार देवाचे कृष्ण प्रकार खंडीत जावन आज रेतीरी घेता आसतना कालच्या तिथे आराधनांत एका भयणी खातीर आमी मागिल्लें आज तिचो पूत म्हणा लागलो जावय मरण पावल्या आनी ह्या वेळार म्हळें कालच्या आराधना वेळार आमी मागिल्लें तो म्हणालो वय हांवें आयकलें फादर देवाची खुशी वय देवाच्या खुशेन कितें आसा तें सगळें घडतलें त्या खातीर आमी देवाच्या खुशेक काल जियोंक देवाक समाधान जिणी जियोंक आमी पेसाडचें आमी पळयलें जाल्यार तो तोटो मनीस दही कर ताची संपली पेद्रो म्हणा लागलो उठ जेच्या नांवान हांव परमयता उठ आनी चल्लो तो आनी चलोन तो धांवना ताच्या घरा पेद्रो आनी जो हांव देवाळाच्या भितर रिगता आसतना तांचे सांगता तोय भितर रिगलो देवाक आर्गां दिवंक देवाचो उपकार बावडोवंक देवाक वंदन करूंक लौकीक गरजेतावन दैहीक गरजेतावन आत्मीक गरजेक तो पावलो ताचें जिवन बरें करूंक सुभद्र तरान पवित्र करूंक आत्मिकतेंत वाडावळ जावच्याक देवाचपणान बगच्याक देवान केलें चड बरेंपण वाखणच्याक देवाळा भितर तो गेलो पेद्रो जुआंव आनी तो तोंटो मनीस बरो जाल्लो देवाक आर्गां दिवच्याक तांचे सांगाता भितर सरलो मातने आमचें काळीज मन बरो नोमतो जें ताच्या उल्हासान बरयलें संतोशान बरयलें मोगाचें न्हू जायते फुडें आमी पळयता रेतेर गायलें गूण जावन वेता आसतना कितलो संतोश आत्तरांत एक मनीस म्हणा लागलो म्हजो हात धोक
म्हाका हात वयर करूंक जायना. आनी ह्या वेळार हांवें ताका सांगलें जेजूच्या नांवान माग, हांवें मागता तुजो हात दी. आनी तो हात तेन्ना वयर 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 करता आसतना तो हात वयर व्हरता आसतना तो म्हणालो इल्लें दुखता बेनाका जेजूचें नांव सांग, जेजूचें नांव सांग. हात तसो इतलो वयर गेलो की म्हाका न्हू घडये घडये वयर सकयल करता आसतना तो म्हणा लागलो तूं कसली उणी जाली. आनी ह्या वेळार हांवें ताका सांगलें वस सम लॉरेन्साच्या त्या मजतींत मागोंक आयलाय तिचे कडेन माग. आज आमी वेलांकणी मायेच्या वर्त्या मजतीन मागोंक आयल्या हांव त्या वेलांकणी मायेच्या वर्त्या आदारान खंडीत जावन आमकां तो गूण करता. उपरांत तो मनीस एक लगभग 5:30 हांव भायर हेरांच्या तकलेर हात दवरून मागता आसतना आयलो आनी म्हणा लागलो आय एम ऑलमोस्ट 75% हील्ड. आय फील सो हॅपी. म्हाका देवाचें वर्तें आपोडणी जाल्या, म्हाका चड खुशी भोगता. वच आनी देवाक आर्गां दी आनी संपूर्ण तरान गण जावचें जेजू कडेन माग म्हण सांगलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी मागिल्लें देव दिना म्हणना, आमी मागिल्लें तो दिता. बावडतान मागोंक जाय. जेजूच्या वर्त्या नांवांत आसा ती सगत आमी समजून घेवंक जाय. जेजू आज हांगा आयल्या हर एका भुरग्यांक तूं आपड, हर एका भुरग्याचें जिवन परिवर्तन जावं दी. आनी ह्या वेळा मोगाच्यान सगळीं आमी उबी रावया, सगळीं आमी उबी रावा न्हू. आमचे सगळे जिवितांत कितें सगळी जेजूक दिवंक आसा तें समर्पीत केल्लें आमी जेजूच्या मोगांत बरोवंक ह्या वेळार तेच्या लागीं कृपा मागया. समी दिता तें वर्तें कावाचें जावन आसा रक्षण कावाचें. रक्षा आमची तो करता. ताच्या कावाचें आमी घेवंक जाय, ताच्या दैरान आमी बरोवंक जाय. संपाल म्हणटा तेंच कावाचें तुमी न्हेसोवंक जाय. सोम्याच्या नांवांत आमी जियोंक जाय. सोम्याचें बरेंपण आमच्या जिवनांत आमी पासरूंक जाय. त्या खातीर आज आमी हांगा आयल्या. ह्याच वेलांकणी मेळच्या पुणशेतान आमी आसां. जेजूच्या वर्त्या सग्रमेतेचे बेसांव घेवंक आयती जावची आमी आमची सगळी पिडा ह्या वेळार ताका दिवया. आमकां जायतें बरेंपण जावंक जाय. ह्या पुणशेतान कितली अजापां घडल्यान, कितलेशे जाण बरे जावन गेल्यात. सांग परत थोड्यांनी वळखून घेतला, थोड्यांनी वळखून घेवना. पूण वळखून घेवचें बरें कित्याक की म्हळ्यार सम्यान आमकां केल्लें आमी विसरून सोडचें न्हय. सम्यान केल्लें बरेंपण आमी सदांच गाजोवंक जाय. कित्याक जेजू हर एक कडेन म्हणटा वच आनी तुज्या त्या मुखेल्यांक दाखय, वच आनी देवाक आर्गां दी, वच आनी काणीक भेटय, वच आनी तुज्या देवाक सदांच आभार मानून दिनवास म्हणणं हें आमी समजून घेवंक जाय. मोगाचें न्हू आमच्या जिवनांत आज कसली सकट पिडा आसा ती सगळी गूण जावच्या खातीर हो थोडो वेळ आमी मागया. खरो बावाडतान मागया, खऱ्या परवशान आमी मागया, खऱ्या पातयेन आमी मागया. आमी मागिल्लें आमचो सोमी दिना म्हणना कित्याक ताच्या मोगाची भुरगीं आमी. आमचे आनी ताचे इश्टगात, आमचो आनी ताचो संबंद, आमचे आनी ताचें रिलेशनशीप, ताचे ते आमकां जाल्लो तो अनुभव कसो आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक तो आमकां आपयता. तर ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमी आमचेच कुडींत आसली पिडा गूण जावच्या खातीर मागया. सांग पुरो थोड्यांक तकली दूख आसा, भुजां दूख आसात, गळो दूख आसा, कानाचें, दोळ्यांचें, दांताचें, ह्या गळ्यांत अंध जाल्ल्या बरें जावचें. प्लेवी म्हणल्यार एका भुरग्याक गळ्यांत आसली ती पिडा गूण जावच्या मागोन आसा. सोम्याच्या नांवांत ते गूण जावंक सोमी आशेता आनी खंडीत जावन ताका तो गूण करतालो. त्याच प्रमाणे आपोलीन म्हणली एकली तिका बरी भलायकी दिवच्याक मागोन आसा. ह्या स्त्रिये पासून आमी मागया. तुमच्या कुटुंबांत असली पिडा असली कोणी आसत तर ताचें नांव काण जेजू मुखार मागात. हें वर्तें देणें हेरां खातीर मागचें जेजून आमकां दिल्लें आनी तेंच देणें आज आमच्या खातीर आमी वापरया. ह्या वेळार तकली दूख, दोळे दूख, कान दूख, गळो दूख, भुजां दूख आसलें कोणी आसत तर तुमचे सगळीं दोळे बंद करात आनी असले पिडेंत कोणी आसत तुमचे दोनी हात कान तुमच्या तकलेर दवरात. दोळे दूख, कान दूख, तकली दूख, तकली पडापड, मायग्रेन, वर्टिगो, स्पॉन्डलायटीस असली पिडा आसली, दान दूख, गम इन्फेक्शन, नाकांत उस्वास काडूंक कश्ट जावची,
कोणी आसा तर तुमचो हात काडून तुमच्या तळव्या दवरात. तूं आनी तुजो स्वामी एसीन दिसीन पळोवची गरज ना. ताका हाका पळोवंक तूं येवनाय. तुज्या सम्या सांगात एक जावन मागोवंक तूं आयलाय. आनी ह्या वेळार तेंचो मागणें करता आसतना समीन तर तुका गूण करूंक आशेता. सम्या सांगात सांग सम्या म्हाका गूण कर, नितळ कर. कोणाचा कडेन हाताचे गांठी, पांयाचे गांठी जाल्यात, हाताची बोटां आर्थरायटीस प्रॉब्लेम आसा, हाताची बोटां दूख आसा, कोक्के कट्टोवचे आसा. ह्या मनशाक रोशन म्हणल्यार आपल्या हाताची बोटां कोक्के कट्टोवन आसा. तो म्हणटा म्हाका बार चिमचिम जाता. जेजू म्हणटा माग म्हजे कडेन आनी हांव तुका दितालो. त्या प्रमाणे तो मागता आसा खंडीत जावन जेचें बरेंपण ताका दिवच्या. फिलीप म्हणल्यार एकल्याक जायती पिडा आसा, तेचो माणिबालच्या आसपास तो वळवळून आसा. सोम्या कडेन आमी मागया सोमी ताका जाय जाल्यार बरे भलायकी दितालो. हार्ट डिसीज, कॅन्सर, ट्युमर, किडनी प्रॉब्लेम, लिव्हर प्रॉब्लेम असली पिड्याची तुमचे हात तुमच्या तकलेर दवरात. संपूर्ण तरान पवित्र आत्म्याची सक्ते खातीर आमी मागोवंक आसा. हात सकयल काडी नाकात, तकलेर दवरून रावात. आनी ह्या वेळार सोम्याच्या नांवान आमी मागता आसतना अल्सर प्रॉब्लेम, लिव्हर प्रॉब्लेम, गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम, BP, कोलेस्ट्रॉल, शुगर आसली, थायरॉयड प्रॉब्लेम, व्हेरिकोज वेन्स असले पिड्या आसली कोणी आसा तर तुमचे हात काडून तकले दवरात. कोलेस्ट्रॉल, विझिंग, ब्रोंकायटीस, आस्मा जायत्यांना उजवाड काडूंक जायना. एका नेण्ट्या भुरग्याक जायते कश्ट जाता आनी ताका उजवाड काडटा केदाळे शेळी असले जायत्या नेण्ट्या भुरग्यांक आज जेजू मुखार हांव दवरता. सोम्याच्या नांवान आमी मागता आसतना सगळें बरेंपण नायचील असो ताप गूण जावच्या खातीर आमी मागया. ह्या वेळार बरे भलायकी नीलाक दिवच्या खातीर आमी मागया. बरे भलायकी रोलविना दिवच्या खातीर आमी मागया. त्याच प्रमाणे जेवच्या नांवान आमी मागया. वेरोनिका, सेलेन, सिंथिया, रोजी हांकां बरी भलायकी सोम्याच्या नांवान आमी मागया. ह्या वेळार दिता तो सोमी तुज्या पेंगटाची दूख, फाटीची दूख आसा तर तुजे हात तुज्या तळव्यार दवर. स्कीन डिजीज, चर्मरोगा, खातीचे गजाली पिडा आसा तर जेजूक सांग. फायब्रॉइड्स जायती जाणां कश्ट जातात. सिस्ट ऑपरेशन जाय कितें करचें म्हण कळीत ना. डायलिसीस, किडनी फेल्युअर असली पिडा आसली तुमच्या हात काडून तुमच्या तळव्यार दवरात. तुज्या पांयाची तळवी सकयल पादां हे उलोवप आसा थोड्यांक. दोगा जाण आमचे कडेन मागोवंक विचारलां ते उलोवप उणी जावच्याक आनी सगळी पिडा गूण जावच्याक. आमाल पिवणें सोडच्याक, आमाल पिवणें सोडून जायते कश्ट मारतात. बेबदे जावन बसच्याक आमी बेबदे जावच्या बदलाक जेजू सांगता आमी एक जावन बरी जिणी जियोंक प्रयत्न करून निर्धार घेयात. असले कोणी सुटका जाय आमाल पिवणें जावन स्मोकिंग, ड्रग्स, फोनोग्राफी नाका जाल्यार आपल्याची आशा लौकीक सक्ते वयर जायत्यो आशा तेच आणखी कितें मेळ्ळ्यार जायत म्हणून उद्वेग, एंग्जायटी, डिप्रेशन असली पिडा कोणी आसात सफर जातात. एखाद्याचे बेदिसता, खळजान धडधडे असले कोणी आसा पोटांत सापणी हे सगळी सोम्याक समर्पण दियात. मोगाचें नांव सगळे तुमच्या हात काडून तुमच्या तळव्यार दवरात. ह्या वेळार गूण जावच्याक आमी गीत गायता आसतना अपुरबाय तरान स्वामीन आमकां आपडटा. सोम्याचो बरो करचो पावस तो देव येता. सोमी आमच्या सांगात आसा आनी आमकां आपडटा. आपडचीस म्हाका वय सोम्या आपड सोम्या अमोलिक रक्तान म्हाका तूं थेलाय. कोण करचीस म्हाका गूण कर. आपड सांग जेजू सांग गूण कर सोम्या. सगळी पिडा शिडा मोची पिडा सगळे म्हज्या शिरा अस्कत काय कांड उडय. म्हज्या कोडे एका विश्वाक तुज्या आमले रगत देवाय. सोम्या म्हाका नितळ कर म्हाका आपड सोम्या. तुजे वर्ते आमले रगत देवाय म्हण माग. तुझ्या वाटाने तुझ्या सगळी पिडा शिडा मोची सगळे म्हजे पिडा कोणका म्हजे ते सवा म्हजे ते असते चकले बेजाराय खत म्हजे ते असते विधवले सगळे नितळ कर निर्मळ कर. पती स्त्रीयेन तुका
बावरताना पडले कष्ट तुवे बोरे केले या वेळा सोम्याचे सगत तुझे ते सौम्या आता आपटा पायंतळ तुझ्या सरपडता बोला मार त्या सोम्याक सोमिया देसो ताळ्या मोच्या कांदे नडिया जेसो मागण्या गुमान तो दे कुरपेची चिनिये मोच्या सगळ्या भुरग्याच्या जीवनात सदा सुवाळ गुटपेची जर त्याच्या वाट जीवनात गुणकरची सदा तुंदी सोमिया सदा सुवाळो आपडची मागा आपण वैसमे आपण आर्य अमोलिक रक्तन माका तुटेला तळ्यो ब्रान असले आर्य की पिडा या गुणकरची कुर्साच्या बळान कुर्साच्या रक्तात दोन काढ सम्या या भुरग्यांक नितळकर निर्मळ कर सगळी पीडा शिडा मुजी तुनिवा सगळे आमचे हात सकल करूया सोम्या वयर एक दिसला ते हो सोमी ताच्या मुखामळ आमचेर परसळसें करता ह्या वेळार आशिर्वादी जावच्याक हेरांक बरें करतना आमकां आशिर्वाद हेरांचें जिवन बऱ्या तरान आमी मुखासून व्हरोंक प्रयत्न करता आमकां आशिर्वाद हेरांनी अपमान करतना तो सोंसून व्हरतना आमकां आशिर्वाद हेरांनी आमकां हिणसीत आसतना आमकां आशिर्वाद पाटी दिवचें न्हय पाटी दिवचें न्हय वायटाक वायट पाटी करचें न्हय जेजू म्हणटा आशिर्वादीत जा आशिर्वादीत कर आशिर्वादांत दी आनी तो सोमी आज आशिर्वादान आमकां भरता सगळे आमी दिंबेर पडया ताच्या व्हरत्या आशिर्वादांत आमी भागीदार जावया तुजेर हांव पात येता जेसू मोगाना तुजेर हांव पात येता जेसू मोगाना कश्टांची मोडा मोची आयल्या वेळा तुजेर पात येता जेसू मोगाना त्या काळसा मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मोल बलिदान पेटयता पाथक आमचे सोम्या मिरता पोडा मोगान तुका लतता सुकून गेल्यो शेळ्यो आमी सावना सा तुझ्या आधाराचे सोम्या पातीर आसा भक्तीन तुझे लागी सोम्या आमी आर्या
सर्वेस पोरा देवा तुझो आधार म्हाका कालच्या काळसा मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाठाक सोम्या ओढा पोळान तुका लब्धता वेचीक पुता बोरी आमी पयस गेलेल्या तुझे कोरपेन तुझे दय हांगा संपल्या आनी केदीस तुझे ताव पयस सणाशे तुझी ससाय आमकां दिम सोम्या म्हाका त्या काळसा मंदिरान तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाठाक आमचे सोम्या निर्मळ व्हडा मोगान तुका लब्धता. मोगेच्या भाव भयणीन हांव बोवा परबायचो दीस देवान आमकां दिला. इतलें बरें वातावरण ताणें आमकां उदक दिल्ल्या खातीर आनी प्रत्येक तरान एक कुटुंब जावन सांगात आमकां हाडिल्ल्या खातीर देवाक आर्गां दिवया, देवाचो उपकार वाडुया. दिनवास मनान मिसेचें बलिदान पवित्र इंद्राच्या नवे माय मोगानात आमी आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मोगेच्या भाव भयण अपुरबाय तरान आज आमी करची परब जावन आसा मरिया मगदलेनाचें स्मरण. आनी मोरी मगदलेन पयलें पोंडा लागीं वेता आसतना जेजू तिका दिश्टी पडलो आनी पोंडांत वचोन ती सत्ता आसतना तिका तो दिसनातल्या वेळार तिचे आक्लास तिणें बगलो तो उद्वेग. खंय गेला म्हजो सोमी, कोण ताका घेवन गेला, कित्याक त्या सोम्यातय तितलो एक वर्तो संबंद तिचो आसलो, तितली बरी इश्टागात तिणें जोडिल्ली आनी ह्या खातीर सोमींत थंय रावोन मोरी म्हूण आपयता आसतना ताच्या ताळ्याची वळख तिणें धरली आनी इमिडिएटली म्हणा लागली राबोनी. आनी ह्या वेळार तिचे थंय जाल्लो तो व्हरतो संतोश संपूर्ण तरान वर्णूंक तो असाध्य. आनी ह्या वेळा सोमी म्हणटा वस आनी म्हज्या सिसांक कळीत कर. तें व्हरतें मिसांव तिका दिल्लें जावन आसा. बरें मगदलेनाक दिल्लें तें मिसांव अपुरबाय तरान ती सांबाळटा, वेता आनी सिसांक व्हरत्या तरान ती कळीत करता. आनी जेजूच्या पुना जेवणपणाची पयली खबर एका स्त्री येतोरी सिसांक वचून पावता. मोगेच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां सगळ्यांक व्हरते तसलेच परगटणार जावच्याक खरी स्वताची गजल हेरांक आमी दिवच्याक देवाचें उतर हेरां तें आमी पासरच्याक एका तरेचें मिसांव देवान आमकां दिलां. कशें मरी मगदलेन पयली अपोस्तल जावन जेच्या पुना जेवणपणाची खबर हेरांक पासरूंक शकली की तशें हांव आनी तुमी बरी खबर परगटूंक पयल्या अंतर आमी आसूंक जाय. त्या देखून पटींक आमी पाठ करून सता नितीक आमी व्हरत्या तरान मुखारसून व्हरोंक आमची मेटां आमी सोमकोंक जाय. सोमेचो आदार मागया, सोमी दिता तें बरेंपण आमी घेवया. सोमींत आमचे संगतार रावोन आमकां मुखारसून व्हरतालो. मोयशेक देवान म्हणल्यार बरी हांव तुजे संगता आसतलो. सोमी आमचे संगता आसतना कितेंच उणें आमकां आसचें ना, भियोवची गरज ना. बरें जेजूच्या उतरांचे संदेश पासरचे वरते इवांजलिस्ट आमी जावया, खरें सिसपण आमी घेवया आनी जेजू सांगता एक जावया. मिसाच्या बलिदान वरत्या रितीर पात्र घेवंक आयटी जाता आसतना आमची काळजां मनाची दुखदन आमची पातकां बोगोस सोम्या आमी कितेंय सूख केल्या सता नितीच्या वाट्यान वेसन आसतना पटींच्या वाट्यान तें जेवणसराक आमी इडें दिलां तर तें संपूर्ण तरां कोश्टोन घालूंक तें काण पयस सरोंक आनी ताची पाळां उमटून काडूंक आमी प्रयत्न करून सांगता. म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा
आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें बरें जाणून हांवें जायतीं पथकां गेल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगल सदांच अहंकार मरीत सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर्धा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पदता त्यो आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, ओ सखी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवाचा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या होता सोमिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाखडा आमचे कालोद तो बापाच्या ओछ्या पोस्तान आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रता सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्त एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर मोगाळ बापा आपल्या सिसा पास्काच्या सुंदरची बरे कबा देव तुझ्या क्लास पुतान सगळ्या आदी मरिया मगदलेना विन्सलिंग जेजू आजो जिवांत आसा म्हण परगडो तिच्या विनवणेन आमकां ओरपा दी आनी तुज्या महिमेच्या राजान ताका पळोवन आमी दादोसी जायशें कर आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सोया पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. गीतांतलें गीत पुस्तकांतलें वाचप फोकाल अशें म्हणटा जाचो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हजे काटेर सोदलो हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना देखून हांव उडटलीं शहरांत भोंवतलीं जाचो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतलीं हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना शहरान पारो करून आसलेले
पारेगर म्हाका भेटले. जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका तुमी देखला. हांव तांकां थंय सोडून गेली. त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. तुका मोसो आत्मो ताणेता सर्वेस पोरा मुच्या देवा. तुका मोसो आत्मो ताणेता सर्वेस पोरा मुच्या देवा. देवा तंस मोसो देव तुझ्या दर्शनाक हांव त्रेगूण आसा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता. उदक नातलेले सुके धरणे बरी म्हजी कूड तुका ताणेता. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस पोरा मुच्या देवा. तुझ्या मंदिरान तुका हांव दिश्ट उबारता. तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता. तुज्या मोगाचो अणभव जिवा प्राश्रेस्त म्हजे वण तुजी महिमा वर्णिता. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस पोरा मुच्या देवा. कित्याक तूं म्हजो सदांचो कुमोगदार. तुज्या पाकाट्यांचे सवळे काल हांव संतोसता. म्हजो आत्मो तुका तेंकून रावता. तुजो उजो हात म्हाका सांबाळून धरता. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस पोरा मुच्या देवा. तुका म्हजो आत्मो ताणेता सर्वेस पोरा मुच्या देवा. समेस्त आमी उबी रावया आनी मिस्टर उद्गार आमी गावया. Alleluia, 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 alleluia. सांग तूं आमकां मरये वाटेर तुवें कितें देखलो हांवें फोण तो उक्तो. देखलो वैभव पुनर्जीवन जाल्ल्या सो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे असो. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आयतारा फांत्या परार उज वाडच्या आदीं मागदलाची मोरी फोंडासरशीन आयली. थंय समाधाच्या तोंडाक दवरलेली शिळां पाटी लोळायिल्ली तिणें देखली. हेणें मोरी फोंडा भायर रावून रडतली. रडत तिणें बागवून फोंडा भितर तेळण पळयतना धवे न्हेसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेल्या सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांया कडेन बसोन आसलेले तिणें देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडटाय? तिणें जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी काण व्हेला, ताका खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें म्हणून ती पाटी गुंतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये
तूं कित्याक रडटाय कोणाक सोदताय म्हूण जेजून तिका विचारलें तो मारली म्हूण लेकून ती तिच्या लागीं म्हणाली सायबा तुवें ताका कान वेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग हांव ताका व्हरून वता तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो ती ताचे थंय गुवन म्हणाली राबोनी जुदेवांच्या भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ जेजू तिका सांगी लागलो म्हाका तूं धर्न राव नाका हांव येदोळो बापा सरशीन सोडून वचोंक ना पूण तूं तुज्या भावा सरशीन वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हूण तांकां सांग मागदालाच्या मोरयेन वचोन आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण शिसांक कळयलें देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त 몰라dik tirvi mangaruti nasomya mochelaki जीवन मोचे देने तुझे अर्पिता गेथन्या संतोषला मोजे जिणेसो ओण्यासोबे भेटून दिता कृष्णानी वा मोजे कुडीसो ओण्यासोबे भेटून दिता मोलाथी तिरवे बंगारुपे नासोम्या मोचे लागी जीवन मोचे देने तुझे अर्पिता गीत दुर्बल किरकोळ जीवने मोचे तुझे सेवेक समर्पिता कालते दयाळ काळीजे मोचे तुका सगळे समर्पिता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदता त्या बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या केपुसबीच्या दवा सिस्पूत घेवन प्रितीच्या बापा भगवान मरिये मगदलेनाच्या उगडा सांग हो पवित्र आज्ञा आमी तुका भेटयता जेजूक तिणें कालतेपणे भेटयलेली ती मोगाची सेवा ताका मानली तशेंच आमचो यज्ञ तुका मानू आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आमची कर्जां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबरता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया अशें आमी करूंक पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सस्नाच्या देवा सर कळे आनी सतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या वर्त्या मोगान मनशा कुळाचें रक्षण करता आसतना तांच्या उदारगते खातीर आनी ताच्या सोडवणे खातीर तुज्या एकल्याच पुता ह्या संवसारांत धाडनिलोय त्या पुता समोर मगदलान इतलो मोग केलो की पयलो वर्ता अपोस्तल जावन त्याच सम्यान ताका विंचली ताच्या कश्टा मरण आनी पुना जिवानपणावरी आमकांय नवें जिवीत ताणें दिलें त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदळबाळ निरंतर गायतात तुजे मुखार पोवीत 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 दरबाराचो सेवेस पोरतूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या बापा
सगळी तुकाच ओ सगळी तुकाच सर्वेस पोराचे नाव एका ताकाचे ओ सगळी तुकाच ओ सगळी तुकाच बापा खरंच तू पवित्रतून सगळ्या अपहितपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या दडोनी तेणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी गयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कराराचें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात हो बावट सख्य जिसू बेलो जिसू जीवनचा जिसू नव्या येतलो जिसू मेलो जिसू जीवनचा जिसू नव्या येतलो बापाच्या मरण आसतणी पुन्हा जिवनपणस आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा जराल्ड आयझाक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिये देवाच्या माये संगाती आनी तुजो पोती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांदर आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन सम्यान सदांच ताच्या मोगाची इश्टगात आमकां जोड दिल्या आनी तसो संबंद आनी अनुभव सोडूंक जाय जाल्यार वर्ते प्रार्थन आतां आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका
पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवाताय करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरोशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटे आनी सरागादांतली वाटय कित्याक सोडची पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदुतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पण तुज्या पयस सभेच्या आवावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजे ताणें राजवार चलयता सस्नाच्या सस्नाक आमीन समेजीची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सस मोग आसो आनी एकवटचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे श्री संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर देवाचे श्री संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी मोगाच्या बा भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त अरे मगदलेनाक अपुरबायतरां पयलो अपोस्तल जावन आपल्या जिवानपणाची परगटणी करूंक आदेश दिलो तसो आदेश आमकांय तो दिता आमी तो वर्ततऱ्या नमेळया हाच्या जेवणाका पेलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका भावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली येसू मिया दयेन येसू मिया मोच्या काळजाच्या भेडारा तुझे शिवाय ना काय उपा तो सामोच्या काळजा सोडा येसू मिया दयेन येसू मिया मोच्या काळजाच्या भेडारा तुझे शिवाय ना काय उपा तो सामोच्या काळजा सोडा एक घडी सैत जियोंक जायशे ना मोच्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय एक घडी सैत जियोंक जायशे ना मोच्या तुझे शिवाय सोम्या तुझे शिवाय पर कर सोम्या एक मोच्या काळजां पर कर सोम्या एक मोच्या काळजां राव तूं सोम्या मोच्या या भेडारा राव तूं सोम्या मोच्या या भेडारा येसू मिया दयेन येसू मिया मोच्या काळजाच्या भेडारा तुझे शिवाय ना काय उपा तो सामोच्या काळजा सोडा पदकाचे सडाय अत्पो फुगार सारा तू नासताना सोम्या तू नासताना पदकाचे सडाय अत्पो फुगार सारा तू नासताना सोम्या तू नासताना पदकां मोचीं काड तुजे सेवेक म्हाका थार पदकां मोचीं काड तुजे सेवेक म्हाका थार सेवेन तुजे हांवें बागी संवच्या सेवेन तुजे हांवें बागी संवच्या येसू मिया दयेन येसू मिया मोच्या काळजाच्या भेडारा तुझे शिवाय ना काय उपा तुझा मोच्या काळजा सोडा
प्रार्थया. देवा आमच्या बापा तुवें दिल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सुमेच्या मोगान पेटय. भगवान मरिया मगदलेंचेच्या मोगान शेवट पर्यंत ती रावली तशें आमी मरा पर्यंत ताका मोगान विश्वासी राव आमकां करपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सवय आसो. सर्पद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. क्रिस्ताची करी परगटणे करूंक वचोन आज क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. सून सांगतना तुम्ही मुखार या आणि आमच्या पाद्रवतावन तुमची मानाची वात तुम्ही घेवची. ग्रेटा डिसोजा तोट्टाम, रॉनी आणि जुलियाना डिसोजा पेत्रे, रुडोल्फ आणि लिडविन डी आल्मेडा सांताकट्टे, नावनाका उडपी, तशेंच रिचर्ड आणि रेन्नी लोबो ब्रह्मवार. लोकांचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. लोकांची माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. वेळाची माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर. ये भोव नितळी अवंकारी भोव भगवंत इंद्रादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससांत हांव तुका विंचून काडली. देवपुता तूं गर्भी समोरची वेळी तुका बगला अधिक वर्ता आनंद उडास करूं तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवं. वातो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड रिगतां. ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पातय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकोटीचे पातयेवन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचे बरवसून तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार रुंदोवन भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. या म्हज्या गरजेन म्हजे पसत विनंती कर. देवाचे भगवान खोशी वय जाल्यार हांव मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. नाहीतर म्हाका ती गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नव्यानात हांव तुजे लागीं परतून मागतां. ते सवाय ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोवंक, काम परमनंट जावंक, दिल्ले पयशे भांगार पाटी मेळोवंक, रीण फारीक जावंक, परगांवांत परमनंट विजा मेळोवंक, पाट दूख पेंटा दूख गूण जावंक, हातीन धरिल्लीं योजना पोंताक पावोवंक, रातीं बरी न्हीद पडोवंक, शेळ कोंकली ताप गूण जावंक, राग हगे मोसोर पयस वसोंक, कुटुंबाच्या सन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक, आळसाय पयस वसोंक, कामांत उर्बा येवंक, भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, वर्टिको सायनेस तकली गोळ तकली फळापड गूण जावंक, बिझनेसाक गेल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, पांयांच्या शिरेंतलो गाय संपूर्ण गूण जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, कुटुंबान समाधानान जियोंक, संद वाता गूण जावंक, थायरॉयड पिडा गूण जावंक, लिव्हर कॅन्सर ब्लड कॅन्सर गूण जावंक, मतींतली वायट चिंतनां आलोचना पयस वचोंक, आस्तीचे जाग्याचें रेजिस्टर बेगीन जावंक, कामान प्रमोशन मेळोवंक, बँक लोन बेगीन पास जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें लाभोवंक, वायट इश्टागात पयस वचोंक, काजारी जोड्यांनी सांगाता माये मोगान जियोंक, जर्मनींत काम मेळोवंक, युट्रस रिपोर्ट नॉर्मल येवंक. ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक
हांवें करच्या ह्या नोवेना मरिफात तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका शेवती पातयेणी उसरूंक हांव खुशी वरतां. तुजो दैवीक पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावेण काळजाक पेटयल्या सैमावट्या मोगान आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं परतून मागतां. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंत मरिये देवाचे मये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंत मरिये देवाचे मये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेसो. भगवंत मरिये देवाचे मये आमाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल कडल्यान पयले पटी वरत्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले प्रणाम मागून तुज्या सर्गेच्या आनंदाच्या पुरवान सबार पडजळी मोत्यां जावं दी म्हूण हांव खुशी वरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ते पडजळांत वाडोवन दीत म्हूण आत्रयतां. हे दुखेस्तांच्या बुजवणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या त्या आनंद खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मरिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागल्यो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक घेतोळपुर्यान मनशान केली सर बरी कामां जेच्या मोगान कळजुच्या मोगान तुजें काळीज पेटले. ह्या मोगा पासत भोव कल्पणे हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हण म्हजी तालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. कोणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी मोजे बाप तुजेशी पावों दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्यांक सवकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगीच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लागी आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव ये सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जी येताय आनी रास करताय सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखूंक, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमेन. सर्गीन थांव देवून ये दैविकत्म्या आमकां पवित्र. सर्गीन थांव देवून ये दैविकत्म्या आमकां पवित्र.
슬기다운 대부의 대비 억냐 암카 니들그 슬기다운 대부의 대비 억냐 암카 니들그 सोसारी पोयना तामच्या सर्गी वाटेल तो सर्गी बंद्रा कामी पावास संसारी पोयनार आमच्या सर्गी बंद तो सर्गी बंद्रा कामी पावास सर्गी ताम देव हे देवी कत्म्या आमका पोविक सर्गी ताम देव हे देवी कत्म्या आमका पोविक संसारांत्या बोरला अंधक पातकावर वे कुरडी साल्या आमची मो काळसा मोनान साल्या दारू माया मोगान आमकाची येव शिक मोवाळा येन आमकां दयाळ आमकां चीने शांती समाधानेन मोवाळा येन आमकां दयाळ आमकां चीने शांती समाधानेन सगीतां देवोन ए देवी आत्म्या आमकां पोवीत सगीतां देवो ए देवी कत्म्या आमकां पोवीक मुनीस रचणारा विसरता पातका काळो कांतो निसन पडता देवा थंयचो मनीस येता ताका ससन जिवीत लाभता अंतस्करणांनी आमकां सदांच उलय पोवेचीनेची येवंक शीक अंतस्करणांनी आमकां सदांच उलय पोवेचीनेची येवंक शीक सगीतां देवो ए देवी कत्म्या आमकां पोवीक सगीतां देव ए देवी कत्म्या आमकां पोवीक सगीतां देव ए देवी कत्म्या आमकां नितळक सगीतां देव ए देवी कत्म्या आमकां कुर्पेन सगीतां देव ए देवी कत्म्या आमकां कुर्पेन आमकां पोवीक आमकां कुर्पेन मोगाळ पुता सोय अंक्वार मोडी आशीर्वाद देव आमकां जेसूच्या पोवीत काळसा
भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे भलायकेचे औषध शुक्रा औषध विनंती के भाग्यवान कुर्साचे कवे करवे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.